जगत्याचे सर्व स्वास्थ्यप्रेमी दर्शकांक मिगेल नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणय विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींत प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. आजी आरोग्य भाग्याचे 13चे उपाख्यानाक आम्ही पावल्यांची म्हळ्यार 13th एपिसोडाक आम्ही येवन पावल्यांची. आरोग्य भाग्य कार्यक्रमाचे उद्देश कसं म्हळ्यार कोंकणी भाषेचे विविध वैद्य हांकां आपोवन वेगवेगळे रोगाचे विशयारी आमगेल वीक्षकांक माहिती दिवचे. ह्या कार्यक्रमांतू आम्ही कसं उलयतांच गी त्या तुम्ही आयकतांची. ह्या उल्लोचे आणि आयकूचे कार्याक संवहन करूक आम्ही भाषेचे उपयोग करताचे. भाषेचे मुखांतर संवहन करचे सामर्थ्य देवान मनशाक दिला. ह्या उल्लोचे आणि आयकूचे क्रिया साध्य जेवच्याक आमगेल देहाचे अंग अवयवाचे पात्र कसले म्हणून आजी आम्ही पळोया. आजी आमगेल आयची उपाख्यानांतू आम्ही चयन केलेले विषय अ पेशंट हियरिंग अ डिस्कशन ऑन इयर प्रॉब्लेम्स कान दिवन आयकया ह्या विषयार उलोवच्याक आज आमगेल मध्ये आसाची कोडियालाचे प्रसिद्ध ऑटो रायनो लॅरिंगॉलॉजिस्ट या ENT सर्जन डॉक्टर विश्वास पै हानी. डॉक्टर विश्वास तुमके उपाख्याना स्वागत. नमस्ते, थैंक यू. डॉक्टर विश्वास पै हानी तांगेल MBBS डिग्री कोडियालाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMC कोरनु तांगेले MS इन ऑटो रायनो लॅरिंगॉलॉजी AJ Institute of Medical Sciences and कोरनो लॅरिंगॉलॉजी फेलोशिप झुरिक यूनिवर्सिटी स्वित्झर्लंड सावन फावो केले. प्रस्तुत हानी कोडियालाचे AJ शेट्टी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस हांतू आणि कोडियालाचे PVS सांत आसचे मँगलोर ENT सेंटर हांतू तांगेल वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसाची. हाजी वयल्यान हानी क्विज मास्टर जेवचे आणि रसप्रश्न स्पर्धा घडवून हाडचे हांगेले विशेष अभिरुची जावन आसा. डॉक्टर विश्वास आता मी हे कान म्हणटना आमकां एक मनशा दिसचे कसं म्हळ्यार ह्या भाईली कान मात्र त्या चेड स्कुलांतू PT टिचराक उपयोग चेडताचे म्हण शिकून कान दिरपूक जाल्यार बद पळोवचे गेल्यार ह्या भाईले कान्नाचे भितर पळयल्यार मस्त संकीर्ण जालेले तसले भाग विविध पदर जावन आसा. ह्या कान्ना विशयारी ಸ್ವಲ್ಪ ताजे रचना विशयार ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावे. बळे आम्ही उलयताना आम्ही कान म्हणतांची इयर म्हणून बट ऍक्च्युअली ENT म्हणून ता ಒಟ್ಟು केला म्हळ्यार कान जावन एक अवयव इम्पॉर्टंट अशा पुरो बट ते तिन्नी कनेक्टेड इयर नोज आणि थ्रोट म्हणजे कान नाक आणि ताळो तिन्नी ते ಒಟ್ಟುची कोऑर्डिनेशन असल्यार मात्र आमगेले पुरे सिम्पटम ना अशी नॉर्मल असतांची. नांकाक असणे जाल्यार ते कानाक इफेक्ट जाता, ताळ्याक असणे जाल्यार तांतूय कानाक इफेक्ट जाता, सो वैस वर्सा. सो त्या दिकून ENT कंबायन केला. मस्त जेन्ना निमगे तांची मस्त जेन्ना पेशंट ಸ್ವಲ್ಪ इन्फॉर्मेशन नातिले तांची त्यांनी दे कम तांनी निमगे कसं म्हळ्यार तुम्ही दोळे पळयतावे म्हणून जेन्ना आमी तांकां सांगचे आसा ENT म्हळ्यार इयर नोज आनी थ्रोट आई येना म्हणून इता म्हण तांती म्हण अयांतूच एक कंडिशन 1000 आसा. सो हे कंबायन करचे जायना आणि अयाच कंडिशन इज नॉट रिलेटेड टू ENT तू ताका मस्त कनेक्शन ना. तांणी काय ई म्हणून इयर आ बदला आई म्हणून तशी लेक्टन तांची इयर पळयला नोज पळयला थ्रोट पळयला एक दोळे सोडचे सेन्स ऑर्गन्स पुरा होय. बट दॅट सेन्स आई इज अ स्पेशालिटी ऑन इट्स ओन. तांत तशील तितले डेप्थ मस्त त्या इयर नोज थ्रोटा ಒಟ್ಟು कंबायन केला बारीक अशें जाता. सो इयर नोज थ्रोट दे आर कनेक्टेड. सो त्या देखून ते एक स्पेशालिटी कोण दवरला. आनीक कशें म्हळ्यार एनाटॉमी ऑफ द इयर आमकां तुमी सांगिल म्हण की कान बाईचे कान मातशे दिसचे आशा पुरो बट ह्या जस्ट एक रिसिवर आमगे मायक्रोफोनचे ह्या रिसिवर लास्टा वचून ते प्रोसेसरा वचून एम्प्लिफायरा वचून लास्ट प्रोसेस जावचे. सो ह्या जस्ट आमकां रिसीव करूक. सो ह्या रिसीव कोण जातरी एनाटॉमी आमी पळयला स्लायडारी तुमकां दिसता कानान 3 पार्ट म्हणून आमी डिवायड करतांची एक्सटर्नल इयर मिडल इयर आणि इनर इयर म्हणून. एक्सटर्नल इयर म्हळ्यार कान आणि कान्ना कॅनल म्हळ्यार पळय आमी बर्ड्स घालून क्लीन करतांची. सो कान्ना भितर सिरकता वॅक्स चल पुरे. सो एक एक पाटी फरक तसं कंडिशन्स जे जाता ते कान्नाचे कॅनला जावचे.
ताजे नंतर कन्ना पर्दो म्हणून ऐकून अशें बरं कन्ना पर्दो केलो जेन्ना कन्ना पर्दो वाटतो जाव तसो बरें मस्त कंडिशन्स ऐकून अशें टमाटे म्हणजे हक्का हय किवी टमाटे वा कन्ना पर्दो म्हणजे सो त्या मिडल इयर म्हळ्यार मध्य कन्नाचे स्टार्टिंग पॉइंट थंय तुलान भितरी आमगेले सन्न सन्न 3 बोन असता बॉडी सन्न सन्न बोन म्हणत तीन बोन सो त्या बोनस म्हळ्यार आमी आयकूचे आवाज न्हय त्या वचून कन्ना टमटे मारतना त्या मूव जाता ते बोन कसं करता म्हळ्यार आमी मस्त लावड म्युझिक आयकता आनी सडनली तितले आयक प्रेशर पडल्यार मनशाक सडनली कोलॅप्स जावचें पुरो तर त्या साऊंड हँडल करूं जायना सो दॅट बोन ते सान बोन रेग्युलेट करता आमी कितले आयकूच म्हणून सो ते होगूर मूव जावन आमकां खंयची वॉल्यूमार आयकूं का त्या वॉल्यूमार रेग्युलेट करता ते 3 बोन आनी तांचे एक ಸ್ವಲ್ಪ विंगड युस्टेशन ट्यूब म्हणून आसा त्या ट्यूब कान्नांतल्यान नांका वता सो तशी कनेक्शन काडल्यार कान्नांतल्यान नांका वचचे एक युस्टेशन ट्यूब म्हणून त्या स्लायडा पडल्यार एक युस्टेशन ट्यूब म्हणून सो त्या देखून त्या कान आनी नांक रिलेटेड ताजी नेक्स्ट पार्ट त्या मिडल इयर मध्येच कान मध्य कान आसले ते कडचे तुमी 3 ते राउंड आनी सर्कल्स आनी पळोवचे पडोवचे ते सर्कल्स पर्पल कलर दाखयला पर्पल कलर सर्कल्स त्या आमगेले कॉक्लिया सो बेसिकली तांतू आमगेले 2 मेकॅनिझम आसा एक कान्ना आयकूच्याक आनी एक कान्ना बॅलन्स सो तुम्ही ट्रॅव्हल करता जेव्हा असताना ते माती गुंचे ओंकार येवचे जो वर्टिगो म्हणलेले कंडिशनान माती गुंचे त्या इता म्हळ्यार हे कान्ना भितरचे आशिल्ले प्रॉब्लम आनी मिळता सो इनर इयर सो त्या इनर इयराचे सिग्निफिकन्स ते सो बेसिकली ब्रॉडली कान 3 पार्ट सो भायर पळयतना आमकां सिंपल दिसता पळय भितर तितले इंट्रिकेट आनी कॉम्प्लिकेटेड आसा अति कन्नाचे आमी एक्सटर्नल इयर हे आपण म्हणटा न्हू आमी हे मनशालान तो सान आसा त्याची हस्तीन तनी प्रॉपर्टी ओड गेरशे तशी असता ताका कसले एक विकारण आसा की आसा बेसिकली सिग्निफिकन्स कसं म्हणा सांगील म्हणजे रिसीवर आमकां कानाक देवान करताना आमकां स्ट्रेट कसले एक कोरीत आशिल्ले बट अशे लेयर्स केला इता ते सिग्निफिकन्स म्हळ्यार ते लेयर्स विंगड विंगड फ्रिक्वेन्सी कॅच करता आनी ते काना भितर डायरेक्ट करता आता हस्तीन तू पुरे सांगता इवोल्युशनाचे तू ऍक्च्युअल पळयल्यार हस्तीचे इट्स नॉट जस्ट फॉर हियरिंग तांकां ते स्वेटिंगाक जावता इतमा तांगे दोळे तांकां आमगेले म्हणून हात ना हात तांकां करपूचे जायना जो धांवड्याचे जायना लॉट ऑफ इन्सेक्शन बसताना सो दॅट तांकां युजफूल जाता बट त्याचे आमी पळयल्यार सुण्यानी पळयल्यार सान आसा आनी दीग आसा पॉइंटेड जावन सो दॅट विल कॅच द हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी ताका जे आमी आयकुचे पडोवन रात्रीचे सुण्यान प्रभाव बिकॉज दे कॅन हियर हायर फ्रिक्वेन्सी 20,000 हर्ट्स आमकां एक 2,000-3,000 हर्ट्स ते आयकता 5,000 हर्ट्स ते आयकुचे पुरो मस्त पेनफूल जावन आयकुचे पडटा ताजी बियॉन्ड आमकां आयकपडना मात सुण्याक आनी आयक पडटा सो तांगेले ते पॉइंटेड इयर आसा देखून सो इट विल कॅप्चर मोर साउंड ऑफ मोर हायर फ्रिक्वेन्सी सो ते सिग्निफिकन्स कान्ना शेपाची आता तुम्ही कान्नाचे रचनाक्रम विषयार सांगतना मध्येन तू एक ताजे अंगान तू उद्दा अशी भोर द्रव भोर नसूचे आम्ही पळयले ते द्रव कसल्या निमित्त आसा म्हळ्यार ताजे तासच्याक एक महत्व कसं ताजे पळय आमी ते मध्य कान पळयतना ते एक म्युकोसा आसा म्युकोसा म्हळ्यार बॉडीन तांगेले तोंडा भितर अशी म्युकोसा आसा तांत एक ಸ್ವಲ್ಪ ग्लॅन्ड्स आसता सो नॉर्मली ते ಸ್ವಲ್ಪ फ्लुइड प्रोड्यूस करता ಸ್ವಲ್ಪ मॉइश्चर अशा पुरो लुब्रिकेशन अशा पुरो कसले अशा पुरो सो ಕೆಲವು कंडिशन त्या नॉर्मली प्रोड्यूस जाल्लेले कानांतू त्या युस्टेशन ट्यूब ओपनिंग आसा पळय आमी दाखयले एक ट्यूब त्या नांकाल मागशेवचीन ओपन जाता सो तशान ते ड्रेन जावन वता सो प्रॉब्लम केन्ना जाता म्हळ्यार ಕೆಲವು कंडिशनांचो सैती जाले जो कसले ते मास येले सो तो ड्रेन वचना सो ते उद्दा वचना जाल्यार उद्दा ते एक्युमुलेट जाता सो तसले कंडिशनार ते हे जाता आता आमगेले एक सेकंड स्लाइड आसा एक आता नेक्स्ट आमगेले कसं म्हळ्यार एक कन्ना दुखी विषय कश म्हळ्यार एक सान चरडात दुखून होड्डांक ताय कन्ना दुखी म्हणजे एक मस्त सामान्य जावन आसले प्रॉब्लेम तांगेले समस्या ह्या कन्ना दुखी ते बरे सांचे नवजात चरडाके जेवचे साध्यता की असं मस्त साध्यता आसा इयर पेन म्हळ्यार आमी ते डिपेंडिंग ऑन द एज आमी डायग्नोज करतांची म्हळ्यार पेशंटान येताना एक 2 वर्साच्या चेडा येवन काना दुखी म्हणटाना आनी एक 20 वर्साच्या चेड्यान येवन म्हणटाना अर्ध डायग्नोसिस तांतूर लावट जाता 2 वर्साच्या चेड्यान तू जावच्या कारण 2 महिन्या चेडन जावच्या मस्त कारण आसा फीडिंग आनी मी तशा बरो फीडिंग पोजिशन समजतल्यारी चेडा दूध पिवयतना दूध कान्ना भितर वचचे त्या ट्यूबांनी मी दूध कान्ना भितर वचून एक्युनेट जावन ते इन्फेक्शन जावचे अशा पुरो कान्ना कसले घाल नाशा बरो सान चेड 2 वर्सां चेडना कसले कळना असा म्हणून मेळेल सामान कान्ना घालना आसतांची कान्ना कसले वचून अशा बरो निदल देना साना जीव जो वचून अशा बरो तर मल्टिपल कंडिशन्स चेडवांत आसता अनेक कसं म्हळ्यार विंगड सान चेडाक अनेक ಸ್ವಲ್ಪ होड कोणेक चेड आसल्यारी तांनी खुशाले खेळताना कसले कोणी घालचे सो तसले कंडिशन मणी घालचे पेन्सिल पेन कसं मेळ्ळेल परे घालचे तसले कंडिशन ते आसता
एडल्ट्सांतू त्या पुरे रेर म्हळ्यार कोणी कानांनी घालची तितून पुरे जायना सो एडल्ट्सांच्यो चड ती इन्फेक्शना निमित्त आसता एडल्ट्सांतू विंगड विंगड कॉज आसता ते आमी मुखार सुद्दां सांगता वय वय आता चरडवाल जो हड्डाल जो कान्ना कुरवाई वता नातल्या कसले मूस अशी पुरो वता तेन्ना कसं करता आमी वय बेसिकली मूस पुणे हेश करून मारल्यार भायर उबून येता कुरवाय ते गट्टी बसल्यार करेक्ट सो ह्या पुरे जावचे चडती रात्री पेशंटाला आमकां फोन येवचे रात्री 12 घंट्याक 12:30 चेडो रडता आसा काना वयता दिसता आसा आमकां काडू जायना म्हणून सो युजली कसं येत म्हळ्यार मस्त जन त्या स्पेशली आमी रुरल सेटअप अप्रोच करता थंयच येवचे रेफर्ड केसीस तांणी पुरे कसं करता म्हळ्यार तेल हुन करून तांणी मिरसांगी पेटी पुरे पुरे घालून करचे स्ट्रिक्टली नॉट एडवायजेबल सो त्यात निमित्त डॅमेज जावचे चड चान्सेस इथं म्हळ्यार आमी हुन तेल त्या मिरसांगी पेटी पुरे घालून घाल्यार इयर ड्रमाचे डॅमेज जावचे जो इयर कॅनलाके डॅमेज जावचे पुरे आसता बेसिकली आमी ऑयल सोडयता ऑयल सोडल्यार काय प्रॉब्लेम ना हुन आनी करपा म्हणना ऑयल सोडून फर्स्ट एडचे यूज करता द मोमेंट ऑयल आमी घालता क्षण ते स्लिपी जाता एक आनी एक इट कांट टेक इरिटेट जाता इट कॅन थंय मोरची चान्सेस जो भायर येवचे चान्सेस फर्स्ट एड जावन कोर बट आयडियली डॉक्टराला वचून काडची बेटर इथं म्हळ्यार ते मुखार वचून इयर ड्रमा डॅमेज करचे न्हय ते दीपावळी वेळार हांगा तेल लावन नावचे क्रम आसा तेन्ना ಕೆಲವು जन कन्नाक तेल सोडटाचे तेश कोर येता म्हणटा तुमी वय ते कोर येता म्हळ्यार तांतू प्रोस एंड कॉन्स आसा म्हळ्यार ते समय वय ते समय न्हय कशें म्हळ्यार आतां कान्ना ते सोण तूं कान उदक घालून सम क्लीन करून ड्राय करता जाल्यार सोडना मात तूं काना घालून थंय काना सोडचे जाल्यार आतां कान आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक नारलेले तेल जस्ट एक भायर एक बौला दवरल्यार एक वार भितर ताजेर फंगस मांडटा सो सेम कानान तुज्या जाता सो ते फंगस काना भितर येता ऑटोमायकोसिस म्हणलेले कंडिशन आसा सांत जोर काना खोरजुकावचे कानातून उज्जे येवचे काना दूख येवचे ते स्पेशली डायबिटीक तसोच बरे स्टेटस असल्यार इम्युनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस असल्यार इम्युनिटी ಸ್ವಲ್ಪ उणी असल्यार ते इन्फेक्शन जाता सो इन दॅट केस इट इज नॉट एडवायजेबल ओके ಕೆಲವು ಪಂತ ಕಹಜತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾರ ನಗ್ತಾನ कानाक उद्दा वता तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ कान बंद अशी जाता असं एक परिस्थिती असताना कसं करता आमी नाही अख्खा क्लीन टवेलान आमी एडवाइस करचे कसं म्हणारी डू नॉट यूज इयरबड्स म्हणून इयरबड्स यूज करच्या जे म्हळेले एक बेसिक आमगेले एक एडवाइस इयरबड यूज केला कसं येत म्हळ्यार इन केस देयर इज वॅक्स जो कसने असला ते आनी भितर वता असता त्याच बदलाक क्लीन एक टवेल घेवन या सान बॉट आसना सान बॉटा घालून या बॉट घाली म्हळ्यार नेचरान कशें केला म्हळ्यार या मेगेल बॉट मेगेल काना मात करेक्ट फिट येता लिटल फिंगर पुरे कानाक भितर करेक्ट वता सो हक्क एक टवेल घालून क्लीन हँडकर्चीफ टवेल घालून एक पाटी काडला ड्राय जाता सो दॅट इज मोर दॅन इनफ अते मस्त जन मोबायलांत उलयतना या इवन क्लासेस अटेंड करतना नातल्या वर्क फ्रॉम होम करतना हेडफोन्सा बदलाक इयरफोन्स घालताची आमी ते मस्त कॉमनली पळोवन आसताची खंय बस स्टँडाच्या मुखार आसताची नातल्यार एअरपोर्ट आसल्यार एश कोन कान्ना एक इयरफोन्स घाल पद आयकुचे एक क्रम जनाले सो या इयरफोन्सा निमित्त कसले तोंदर जाता कान्ना आमी एस्पेशली लास्ट 2 वर्सांत इयर पेन रिलेटेड टू इथं म्हणा वर्क फ्रॉम होम म्हणले ऑनलाइन क्लास म्हणले मागीर कसले काम ना म्हणून ओटीटी मागीर ऑनलाइन पुढे पळोवचे सो मस्त कड निमित्त लॉट ऑफ इयरफोन युजर निमित्त येता एक कसं म्हळ्यार इयरफोन युजर निमित्त सम फिट येनातल्यार इल फिटिंग इयरफोन आसल्यार त्याच पुरो दुखी करूक एक सेकंड कंटिन्युअस यूज ऑफ इयरफोन्स increases the bacterial growth in the ear so bacterial growth jal takshana infection jaw chance asta so infection related yeta so multiple tad nimit continuous earphone loud music animit loud volume ar aikalari kanna nare damage jata kanna ner damage jawn aikuchi une tinnitus so winged factors winged symptoms start jata kanna timpano नॉस्टमी म्हणून कशी एक टर्म वादला अडतं त्याच्याविषयी ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दितावे नाही टिम्पॅनोप्लास्टी विषय म्हणजे बेसिकली कान्ना परदे ओट्टे असल्यारी तेका ऑपरेशन करून बंद करच्याक ते टिम्पॅनोप्लास्टी म्हणून एक प्रोसिजर आसा सो कान्ना परदे ओट्टे आसून कान्नातून कंटिन्युअस डिस्चार्ज असल्यारी सो कंटिन्युअस उद्दा येता आसा सो कान्ना आयकुची कष्ट आसा त्या पुरे असताना आमी ते कान्ना परदे बंद जावचे ऑपरेशन करतांचे ताजे नाव टिम्पॅनोप्लास्टी म्हणून कान्ना वॅक्स भरचे एक सकडाक एक सामान्य जावन जेवची तसली एक समस्या त्यावे ಕೆಲವು जनाक कान्नांत चड वॅक्स भरता तशें म्हणून तांणी कानार काड्डी घालचे नातल्यार इयरबड्स घालून काडचे म्हणून नमुनवार पुरो क्रम तांणी करताची सो तांकां तसले एक इयर वॅक्स एक्युमुलेशन आसूचे प्रॉब्लेम आसूं तसले एक रोगींक यातले जनाक तुमी कसो सल्लो दिताची इयर वॅक्स म्हणल्यार क्लीन करपा पडटा इयर वॅक्स एक्युमुलेट जाल्यार इयर वॅक्स बेसिकली जावची कशी म्हळ्यार इयरान तूं
ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ असतात सो ते ग्लँड ते प्रोड्यूस करतात सेबेशियस ग्लँड्स असतात सीबम म्हणून प्रोड्यूस करतात सो वॅक्स प्रोडक्शन कान्ना जावचे एक नॉर्मल एक परिस्थिती सो ಕೆಲವು ಜನ ಜಾಯ್ನ इथे म्हणारी ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ उण असता केस उण असता सो त्या पुरे फॅक्टर्स असताना चड प्रोडक्शन जावचे ಕೆಲವು ಜನ त्या ना सो ते कोणा ना पडले तांक जायना कोणा चड असता सो तांक चड येता तवळ जाता असता सो आमगेले एडवाइस कसे म्हणारी डू नॉट यूज इयरबड्स घालताना कसे म्हणाय ते आमी आनी काही घालताना एक ಸ್ವಲ್ಪ भायर येवच्या पुरो बट मेजॉरिटी विल गेट पुश्ड इनसाइड आनी काही भितर वता सो भितर तुला एक्युमुलेट जावन येता असता सो ते चड जाले तक्षण मागीर मुखार सून ते पेन येवचे सो फुल ब्लॉक जावन कान आयकना शिरपचे सो तसले कंडिशन्स जाता सो कड्डी असो कड्डी घालचे अनेक डेंजर कसं म्हणारी यू कॅन डॅमेज कोमता पక్కనే ಸ್ವಲ್ಪ डीप चमकलो इयर ड्रमाक इंजुरी जावची इयर ड्रम ओटे जावची त्या चान्स आसा कॅनल ओटे जावन कॅनल इन्फेक्शन जावचे चान्स आसा सो कोणा वॅक्साचे प्रॉब्लेम आसा तांणी एवरी 3 मंथ्स अथवा 4 to 5 मंथ्स आमी येवन तांकां क्लीन करून वचच्यांची म्हण एडवाइस करतांची येवचे पडे त्या वॅक्स सॉल्वेंट ड्रॉप्स कसले घालून येवचे म्हणचे सॉली वॅक्स आणि प्रमाण डॉक्टर बेसिकली तांचे वॅक्स सॉल्वेंट ड्रॉप्स असता आणि तो ऑइल टर्पेंटाइन पुरे असता सो ते बेटर यूज करचे आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಸುಕುन एक डिस्चार्ज म्हणून एक जाता एक रेश अशी येवची नातल्या उद्दा अशी येवचे म्हणून ह्या जेवच्याक कसं पुरा कारण असं खान्ना रश येवचे कारण त्यावेळी आता उणी जाला केसेस आम्ही एक 20 वर्ष पुढे पळयले जाल्यार ईएनटी सेटअपान तू मॅक्सिमम डॉक्टर्सान पळयचे पेशंट कान्ना रश येवचे इथं म्हणारी पुरे जनाक ऑलमोस्ट कान्नाक पडद्याक ओट्टो जावन तेतल्यान इन्फेक्शन जावन येवचे ते कशी जावची म्हणारी सैती जाता स्टार्टिंग कॉमन कोल्डशे जाता त्या सैत्या आम्ही ट्रीटमेंट करनाची नाका 2-3 दिवस राबल्यार समजता हापास वखत कसला का म्हणून देन त्या युस्टेशन ट्यूब म्हणलें नाका मागशे ट्यूबातल्यान इन्फेक्शन कान्ना भितर वचून बसता सो कान्ना म्युकस प्रोड्यूस जावन त्या म्युकस इन्फेक्ट जाता म्युकस इन्फेक्शन पस जाता तो जेन्नाय आमी ट्रीटमेंट दिनी ते आमी बॅक्टेरियाक मारचे कसले एंटीबायोटिक पुरे दिनी जाल्यार ते इन्फेक्शन जाले पस फायनली ते काही पुणी वचूका हांग ट्यूब ब्लॉक जाला सो कान्ना पडद्याक बेतून ओट्ट करून पस पुरे रश पुरे भायर येवचे सो त्यानंतर ते ओट्ट वरता सम दुखता पेशंट सम दुख एक पेशंट हिस्ट्री कशी असता म्हणारी 3 दिवस सैत आशिल्ले काल रात्री तुला जोर दुखी आज सकाळी एकदम दुखी मागीर काना तुला पस येयले आज ಸ್ವಲ್ಪ दुखी येवन गेले म्हणून सो म्हणारी प्रेशरार असताना ते दुखी असता ते प्रेशर आता रिलीज जाले दुखी येवन गेले सो मग ते ओट्ट वरत न्हय ते ओट्ट वरताना सो रिकरंट इन्फेक्शन म्हण आपास सैती जाल्ले जो कान्ना भितर उद्दा गेले आता ओट्ट आशिल्ले देखून आमी अशें भायर उद्दा वता भायर इन्फेक्शन वता सो त्या इन्फेक्शन जावन पदे पदे कान्नातल्यान रश येवचे प्रॉब्लेम असता हांव वयता म्हणल्यार 20 वर्सांत उण जाला म्हळ्यार 20 वर्स फूड आशिल्ले मेडिकल फेसिलिटीज आनी मेडिकल रीच 20 वर्सांत मस्त इम्प्रूव जाला सो आता इवन यू नो पुअरेस्ट ऑफ पुअर पेशंट्स कसले पण मेडिकल हेल्प मेळटा मेडिकल कॉलेज असो गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स असो डॉक्टर्स असो आणि हेल्थ म्हणताना पुरे जनाक एक आयला सो दे विल कम सो तांणी इनिशियल स्टेजार जी ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈತೆ ऊन जाताना ಸ್ವಲ್ಪ काना दुखेल म्हणतानाची डॉक्टरला वतांची वखत दिवन ऑलमोस्ट एक 50 to 60% केसेस त्या निमित्त ऊन जाला एक ल्यांक जोर शिंक येतात शिंकचे येतात स्नीजिंग म्हणतात आमी ಕೆಲವು ಜನ कशें असता म्हळ्यार सकाळी 4 गंटा उठायला कुळ तांणी एक 10 पंता जो 15-20 पंता रिपीटेड जावन शिंकता असका तशी शिंकील तेन्ना कान्नाचे इयर ड्रम जो तमाटे म्हणटा आमी तांत वट्टी जेवची सादीत असकी त्या मात भारी रेअर तसले ना म्हणू जायना आता पकने ना म्हणल्यार ते मगे चूक जाता मात तसल कंडिशन जावक जारी व्हेरी रेअर मे बी 1 in 10 lakh केसेस जाता त्या निमित्त आता कन्नान तुम्ही डिस्चार्जा विषयी सांगले तशी केलो पण चरडून खेळताची सान्ना मणी जो नातल्या कसले एक राउंडेड हार्ड असो तसले सबस्टन्स फातर जो त्याच्यानंतर पण पेबल्स म्हणून फातर येता त्या प्रश कोण कन्नान तू खेळतानाची अशी दिगयताची त्या कशात म्हणारी पडयतना सुरवेक आवज बाबसूक ते कळना तशी जाल्ला म्हणून सांगून जाल्यार त्या सुमार दीस नंतर तांकां ते कळटा तो असल एक परिस्थिती असताना एक आवज बाबसून कसं करका म्हणून तुम्ही सांगताची हे एक व्हेरी कॉमन कंडिशन हे आता मी एक 5 वर्षाचे होड चेडवा पळयल्यार तांणी सांगतांची हांव कशें घाल्ला कोणें घाल्ला म्हणून हे 5 वर्सां सान चेडवांक तांकां सांगू कळना जो तांकां गोत्तूय आसना घाल्ला म्हणून खेळतान कशें की कोणें घाल नासतांची सो ते कान्नांतू असता मोस्ट कशी म्हळ्यार आयल्यार इमिडिएटली आयल्यार काडच्या कसले कश्ट सक्शन मशीनान जो आमी इन्स्ट्रुमेंट यूज केल्यार 1 मिनिट भितर भायर येता
बट तेही असल्यार ते प्रोलॉंग पिरियड ऑफ टाइम तू ते एक्युमुलेट जावन तेजे अराउंड वॅक्स वरले थोडे पोटे जाता सो त्या करताना ते घट्टी असून तसं तंद्रे जाता एक प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार सना सना वॉचा बॅटरी ताका आमी म्हणचे लिथियम आयॉन बॅटरी असनो सन सन वॉचा बॅटरी मागीर खेळची सामाना अशी बॅटरी त्या चेडवान त्या चेडवान तू ऍक्सेस मेळच्याक नजो इता म्हळ्यार ते कोरोड करता ते लिथियम आयॉन कोरोड करून टिश्यू पुरे ओट्ट करून ते भितर वचून बसून असता तशी पुरे जाल्यार इट इज डेंजरस टू द हेल्थ सो ते बेसिकली आमी जल्द अवॉइड करता ते ऍक्सेस चेडवा मेळच्याक नजो तशें ते आतांच पुरा मेळचे खेळची सामान वयर बरोवन आसता नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन लेस दॅन 3 years आनी प्रमाण म्हळ्यार 3 वर्सां पाशी चड जाल्यार चेडवान मात्र यूज करता आमी कान्नांचो मात म्हणटा ते पोटा गेला आनी बारीक आसता तशेंच चिके फूड तुमी कान्नाक त्याल घालचे विशयारी सांगले आनी त्या कान्ना त्याल घालेले निमित्त फंगस जेता म्हणून सांगले ह्या फंगल ग्रोथ जाल्यार आता फंगसाचे वृद्धी जाल्यार कान्नान तूं कसं नमनेच पुरा सिम्पटम्स या लक्षण पळोवच्या मेळटा तुमकां हय आमगेले ते एक स्लायडान एक पिक्चर आशिल्ले त्या पिक्चर आमी पळयल्यार क्लियरली कळटा इयर डिस्चार्ज पिक्चर ते क्लियरली कळटा बेसिकली कान्ना फंगस म्हळ्यार कसं न्ही आमी नॉर्मल त्यांना बूस्ट म्हणटा बेसिकली फंगस ते सो फंगसान तू अनेक स्लायडांत आसा आमगे लायक एक ऑटोमायकोसिस म्हणून आसा पुरो जो ताजी फुडली वय इयर पेनान तू आसा पुरो इयर पेन ताजी फुडले वय तोगूच आमी एक स्लाइड पळयला री क्लियरली कळटा तुमकां ते फंगल इन्फेक्शन जावन पडले दवे बूस्ट आमी कशी एक स्वीट जो उंड जो दवरला मस्ती वचून काडटा आनी ताजेर एक लेयर असता तसले फंगल इन्फेक्शन ते काळे जिशे फंगलाची वाईट जिशे फंगल ते डिपेंडिंग ऑन द फंगस एक कॅनिडा असता दवे असता एस्परजिलस नायगर असता ब्लॅक असता तशे सो फंगस ग्रोथ जावन सिम्पटम कसं येत म्हणारी पेशंटाक फर्स्ट सिम्पटम येवचे खोर्जू खंयचे फंगल तुमकां गोत आसा पुरो जनाक कित्याक म्हळ्यार फंगल आतां खोर्जू गावचे आतां खंयचे डॉक्टराचे आमकां स्किन डॉक्टराचे आमकां तांणी म्हणटा फंगल इन्फेक्शन जाला म्हणून बॉडीन फंगल इन्फेक्शन जावचे सो फर्स्ट सिम्पटम असचे जोर खोर्जू सेकंड खोर्जू जाले तक्षण उद्दा इथं म्हळ्यार फंगल ते ओट्ट जावन स्किनारी सो उद्दा येता सो ते उद्दा येवचे सो डिस्चार्ज असता इचिंग असता मुखारसून ते नेग्लेक्ट केल्यार ते इन्फेक्शन निमित्त पेन स्टार्ट येता म्हळ्यार फंगस भितर वता इन्वेड जाता सो पेन स्टार्ट येता सो 3-4 असल सिम्पटम असता आता तू त्याच स्लाइडान तू एक फर्स्ट एक पिक्चर आसा त्या कसं म्हणून सांगता आमगेले फर्स्ट पिक्चरान तुमी पळयल्यार एक जीव शे दिसता तसले जीव तसले एक जिवा एक पायू ते सिरकून बसला रे ते कांटू नाही ते सिरकून बसले ते जिवाचे पायू ते आमी झूम करून काढता म्हणजे एंडोस्कोपिक पिक्चर ते ऑलमोस्ट 10-100 टाइम्स झूम जाता सो तितलो हॉट दिसता पळयतना सान आसता आमी काडतर भायरी ह्या पिक्चरान इमेजान हॉट आसा आता मस्त जनाक कारणांतर तांकां आयकूची उणी जाता तशी जावन जावन आयकूचे कंप्लीटली रपता हाका कारण कसं यात अंतू ब्रॉडली आमी क्लासिफाय करता जाल्यार एजा वयर डिपेंड जाता आतां बिलो 30 जो 40 बिलो 40 कान आयकूचे उण जावचे एक विंगडाची सिम्पटम कॅटेगरी 40 नंतर 50 नंतर एक जावचे विंगडाची अबोव 50 बेसिकली नर्व वीक जावन एक एज नंतर कशी पुऱ्या अंगात नर्व वीक जावन येता तशी कानाचे आयकूचे नर्व वीक जावन येता सो ते अबोव 50 ते एक सिम्पटम असता बिलो 30-40 ते यंग एजारी असल्या ताका विंगड कंडिशन आसा एस्पेशली एक ऑटोस्क्लेरोसिस म्हणून कंडिशन आसा हांव सुरवेक सांगिल्ले ते मध्य कानान 3 सन बोन आसा म्हणून ते फायनल बोन ते मूव जाताना आमकां आयक पडचे ते मूव जायना अशी गट्टी स्क्लिरोस म्हळ्यार गट्टी जावची फातर जावची ते गट्टी जावन फिक्स जाल्यार ते मूव जायनासल्यार आमकां आयकूच उण जाता दॅट इज अ कॉमन कंडिशन इन यंग एज एक 25-30 त्या एजारी मेळची कंडिशन ते सो दॅट इज वन कॉज फॉर कन्सर्न ते आसल्यार ताका सर्जरी अशें अबोव 50 ऑटोइम्यून कंडिशन कितें नाही ते दॅट्स अ कंडिशन ताका एक्झॅक्ट कॉज इज नॉट नोन इट जस्ट हॅपन्स इन सम पीपल त्याचे अबव 60 कंडिशनरी इट इज युजली बिकॉज ऑफ नर्व डॅमेज काना नर्व वीक जावन तांतू ते डायबिटीज तसले इम्युनो कॉम्प्रोमाइज कंडिशन असल्यार अनेकही ಸ್ವಲ್ಪ डॅमेज चड असता आणि फास्टर असता सो तसल कंडिशनर डिपेंडिंग ऑन द नीड आता आमी ऑडियोलॉजी म्हणून टेस्ट पडयता तांची तसले आमकां एक्झामिन करून कान्ना पडदे ओडटना कान्नाचे विंगड पुरे समस पूण तेन्ना फायनली नराचे म्हूण कळटरी ऑडियोलॉजी टेस्ट म्हूण करतांची ऑडियोलॉजी टेस्टा कशी म्हळ्यार विंगड फ्रिक्वेन्सी साऊंड दिवन आयकुच्या दितांची
खंयची फ्रिक्वेन्सी आयकता आनी ते बटन प्रेस करता. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट एक ग्राफ येता. त्या ग्राफा प्रकार आमकां कळटा कितली % लॉस जाला म्हणून 50% की 60% की 80%. सो डिपेंडिंग ऑन दॅट दे विल रिक्वायर अ मशीन, हियरिंग एड सन मशीन येता काना घालून आयकलारी त्या कसं करता साऊंड एम्प्लिफाय करता. आमगेले नॉर्मली येदोळ ते कान कसं करता तशी म्हणारी व्हडल्या येईल साऊंडाक सान करूं पडे तशी. या आता आमगेले कान आयकपणा देखून या मशीन कसं करता म्हणारी हॉट येईल साऊंडाक अनेकय हॉट एम्प्लिफाय करून प्रोड्यूस करता सो दॅट मनशां आयक पडतशी. त्या हियरिंग एडा तशी त्या गंजे प्रायर घालयत दिसता सान चेडवाने घालयत. हय हियरिंग एड खंयचे प्रायर घालयत मात सन्न चेडवाक मस्त सान चेडवाक आमी आयकपणा म्हणजे जाली बिलो त्या प्रश्न नेमको का म्हण आशिल्ले आता एक जत्तनाची केलोजन कॅप पिक्चर दिसताची तांकां कसं करका डेफ म्युटिझम असताना ते आमी फुल इव्हॅल्युएट करता पडटा इता कारण म्हणून. बेसिकली कॉक्लियर डॅमेज आमी कॉक्लिया म्हणून सुरवे स्लायडा पळयला रिंगाचे पर्पल हय चाकुलशे आशिल्ले सो ते बेसिकली डॅमेज जावन आसता. सो तांचो आयकपणा जाल्यार तांत एक प्रोब घालून आमी डायरेक्ट ताकाच एक प्रोब घाला जाता ताका आमी कॉक्लियर इम्प्लांट म्हणटा. आयकून अशें बरो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी ते मस्त म्हारग. सो त्या देखून गव्हर्नमेंट स्कीम्स ज्यो खंयचे एनजीओ आसा सेल्फ ओरिजिनल हेल्प जेवका पडटा त्यामुळे ते मशिनाची ऑलमोस्ट एक 5 लाख आसा मिनिमम. सो एक 7-8 लाखाची खर्च आशिल्ले प्रोसिजर ते आनी चेडवांत. सो मस्त ते एक विदिन 5 years 3 years 5 years करता म्हणजे जल्दी लोक केल्यार तांणी नॉर्मल जावन ग्रो करता. सो ते इम्प्लांट कशें म्हळ्यार भितर आसता हांगा एक भायर एक आउटर एक सेटअप आसता आनी ते तितलेच एक पर्टिक्युलर जाले त्या मागीर जन्म सगळे ताण तशी त्या ते आसूका त्या कान दवरला ताका आयकना तशी म्हणून कान दवर जाले म्हणजे स्किना भितर घालून आसता फिक्स जावन आसता. हियरिंग एड अशी नाही हियरिंग एड शे हियरिंग एड जाल्यार आमी काडचे घालचे गेट न्यूज कोर तशी. अनेक एक कान्ना समस्या म्हणटना अनेक एक मस्त कॉमनली पळोवच्या मेळटा तसली समस्या म्हळ्यार वर्टिगो. तांकां सडन उठान बशील कडेन चुकून उठायला कुडली गर्र आनी माती गुंजे निदल कडेन चुकून उठायला कुडली माती गुंजे अशी परा मस्त नमनेची जन सांगताची. सो ह्या वर्टिगो कारण कसले आनी हाजे समाधान कसले. वर्टिगो म्हणटाना प्रत्येक माती गुंचे कंडिशनाक आमी वर्टिगो म्हणून सूर केला. एक्चुअली वर्टिगोन तूं 5 नमन्याचे ब्रॉड कारण आसा. वर्टिगो तुगेले बीपी फ्लक्च्युएशन आसा पुरो ते कार्डियोलॉजिस्टान ट्रीट करपा पडटा. न्यूरोलॉजिकल कंडिशन आसा पुरो म्हळ्यार ब्रेन जो ब्रेन स्टेमांत आशिल्ले इम्पॉर्टंट ऑर्गन्स आनी भितर बॅलन्स मेळना आसा पुरो देन ते न्यूरोलॉजिस्टान ट्रीट करता आसता. दोळ्याचे बॅलन्स म्हळ्यार दोळ्याचे कसले प्रॉब्लम आनी भितर बॅलन्स मेळना माती गुंता आशिल्ले ते ऑफ्थॅल्मोलॉजिस्टान ट्रीट करपा पडटा. त्या पुरी जातरी अनेक मेन कंडिशन कसं आसता म्हळ्यार एक ऑलमोस्ट एक 30 to 50% ऑफ द केसेस कान्ना नराचे आसता कॉक्लियाचे आसता. सो तांची इम्बॅलन्स मेळटा. एस्पेशली ताका बिनायन पॅरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो म्हणटा. बिनायन म्हळ्यार तितलो व्हड विशय न्हय. पॅरोक्सिस्मल म्हळ्यार येता वता. पोजिशनल म्हळ्यार पोजिशन चेंज करताना एस्पेशली बसून उठायताना न्हिदोन उठायताना सो पोजिशन चेंज करताना येवचे स्पिनिंग वर्टिगो मनशाक आमी बीपीपीवी म्हणटा. ते ईएनटी अंडर येता. आमी तसले कंडिशन ट्रीट करता बट आफ्टर रूलिंग आउट एवरीथिंग बीपी चेक करून बीपी समज बीपी कसले प्रॉब्लेम ना तसं पुरे कोण तरी देन वी रीच अ डायग्नोसिस आनी आमी ट्रीट करता. इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वर्टिगो. तशीची मनशाक नमुनवार रितीचे माथ्या कणकण आसता. केलो जनाक मायग्रेन म्हणटाची केलो जना बायलेल निमित्त माथ्या कणकण म्हणटाची ताका बोडा कणकण म्हणजे तशी ह्या माथ्या कणकणेच्या कसं कारण अशीच आता वर्टिगो म्हणल्यार म्हणजे हेडेकाक मल्टिपल फॅक्टर्स आसा. अगेन न्यूरोलॉजिकल कारण आसा पुरो सायकोलॉजिकल कारण आसा पुरो सायकॅट्रिक कंडिशन्सचा कारण आसा पुरो नीड समनातील आसा पुरो देर सो मल्टिपल फॅक्टर्स. बेसिक आमगेल ईएनटी टू हेडेक कारण अशें सायनसायटीस. सायनस म्हळ्यार बेसिकली आमी आतां एनाटॉमी पळयला ताजे फुडें आमी हाजे रचनाक्रम पळया हाजे नांकाचे एनाटॉमी पळयल्यार आमकां दिसता पळय मदेंच आमगेले एक बोन आसा नांकाचे मदें ते बोन आमकां दोनी नॉस्ट्रिल डिवायड करता. सो दोन सायडा भितर पळयल्यार सन 3 गुंट शे आसा ते आमी टर्बिनेट म्हणटा. ताजे मध्येंतल्यान गॅपान तूं आमी सायडा पळयल्यार सायन आसा. दोन सायडा आमी तोंडा सायडा पळयल्यार एक मॅक्सिलरी सायन आसा. तांबडे आमी दिसता नांका सायडा अशें ताजे वयर अशें एथमॉइडल सायन आसा. ताजे वयर व्हडली दोन अशें फ्रंटल सायन आसा निडलार अशें आनी एक मागशी एक स्फिनॉइड सायनस म्हणून आसा. बेसिकली ह्या सायनसा इन्फेक्शन जाल्यार सायनस म्हळ्यार एक्चुअली खाली जागो वारी भरलेलो जागो तांत म्युकोसल लायनिंग म्हळ्यार स्किन अशें आसता आनी वारें आसता. त्या वाऱ्या आशिता म्हळ्यार आमगेले बोन्स काल्ले लायट जावका म्हणून तशी डिझायन केलेले आमगेले तोंड सायनस आनी तोंड. त्या सायनसान पक्कने
इन्फेक्शन जावन उद्दा भरचे वय सैत्या नंतर एज अ पार्ट ऑफ सैती जावन तदनंतर ते उद्दा भरचे ते उद्दा भरलेले इन्फेक्शन जावचे मागीर पस जावचे दुर्मांस म्हळ्यार त्या म्युकसाच्या पास भायर येवचे दुर्मांस जावन भायर येवचे सो तसले कंडिशन्स असताना पेन स्टार्ट जाता हेडेक स्टार्ट जाता ते दुर्मांस तुम्ही म्हणले त्या सान चरडूवालांक ಸ್ವಲ್ಪ चेड पळोवच्या मेळची म्हणून दिसची म्हाका त्या दुर्मांस विंगड आमगेले एडिनॉइड्स म्हणटांची त्या दुर्मांस विंगड या नेझल पॉलिप्स म्हणून या चेडूवांत पशी एडल्ट्सांचो चड दिसता तशें डिविएटेड सेप्टम या आड खळप म्हणून कसं ताजे विशय सांगता डिविएटेड नेझल सेप्टम म्हळ्यार आमगेले नांका सांगेल म्हणके मध्ये एक बोन आसा ते आमगेले नांक दोन अंत डिवाइड करता सो त्या सेंटर असल्यार काय प्रॉब्लेम ना इथं म्हळ्यार आमकां श्वास घेवच्याक सुलभ जावच्याक तशेंच मात केलो कारणांतर कशें म्हळ्यार सान आसतना जेव लागचे खेळता आसतना कळ नासना एक बॉल येवन गट्टी लागता कसलें प्रॉब्लेम ना रगत येनी काय ना तो वापस मुखार खेळू येता सो तेन्ना कशें त्या ग्रोईंग स्टेजार मध्ये अशी बोन आनी बोन जावन आसना कार्टिलेज येता सो त्या जस्ट एक डिविएट जाता सो ते कडेले जो चाइल्ड बर्थ टायमार जावन आसा पुरो जो ग्रोईंग एजार जावन आसा पुरो जो ट्रिवियली जावन आसा जो ग्रोथची तशी जावन आसता सो तेन्ना बोन वय जाता नेझल बोन फ्रॅक्चर जाता सो बेसिकली अशी लागून जावची कसलें सो त्या बोन सेंटर आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ एक कಡೆ बेंड जाता एक कಡೆ बेंड जावन कसं जाता म्हळ्यार त्या कडेतल्यान श्वास घेवच्याक ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जाता पेशंट कसं सांगता म्हळ्यार म्हाका राईट सायडान पळय श्वास घेवचे जायना लेफ्ट सायडा सम वता म्हणून सो तांकां एंडोस्कोपी जो करून दाखयल्यार सम दिसता मध्ये बोन फुल एक सायड शिफ्ट जाला आनी एक सायड लायक जागो आसा म्हणून सो तसली कंडिशन्साक आमी बोन काडून त्या मध्ये आशिल्ले कार्टिलेज आनी बोन काडून सेंटराक सेप्टमारचे ऑपरेशन करतात ताका सेप्टोप्लास्टी म्हणटात सो त्या करतरी पेशंट लायक रिलीफ आसता आता एक पंता चेडूवांक आनी होड्डांकय नांका सुकून रगत येवचे सडनली नांका रगत लागना तशी हाका कसं कारण आसा चेडूवांतू आनी एडल्ट्स अंतू तशें सांगला म्हणजे दोन विंगडची कॅटेगरी चेडूवांत मेन कसं कारण म्हळ्यार नो स्पीकिंग म्हळ्यार चेडूवांक बोट घालची म्हळ्यार त्या एक ग्रोईंग एजार तांकां एक क्युरियोसिटी आसता सो तांणी एक नांका बोट घालून अशी त्या कसलें इंटेंशन आसना तांकां हय कसलें इंटेंशन आसना अशीची एक तांगेले एक खेळशे ते घालताना ते नांकूट आसता शार्प नांकूट लागून गाय जावचे त्या निमित्त ब्लिडींग जावचे ते चान्स आसता मागीर एक पाटी फॉरेन बॉडी म्हळ्यार आमी त्या सांगिल्लें म्हणके नांकाक मणी घालचे कान्ना घालचे आशिल्ले नांकाक घालनासता जे नांका भितरी आसता जो ते बॅटरी अशें बरो तसले त्या कोरोड जावन ते घाय करून रगत येवचे सो पळयताना आमी रगत म्हणून पेशंट येवन आसल्यार आमी एंडोस्कोपी पळयताना एक सामान मेळटा त्या चेडूवान तशें मेन कारण मात्र त्याची एडल्ट्सांतू नांका बोट घालचे कारण मस्त रेअर अनलेस देर इज सायकॅट्रिक इश्यू मेन कारण एडल्ट्सांतू ब्लिडिंग जावच्याक इज हायपरटेन्शन बीपी चेवणो बीपी एक लेवल नंतर एक 200 210 220 वताना एकदम बीपी चढताना त्या प्रेशर समथिंग हॅज टू गिव वे सो स्ट्रोक जावचे चान्स आसता जो नांकाचे रक्तनाळ बेतले तक्षण ब्लिडिंग जाताना ब्लड लॉस जाले तक्षण बीपी ऑटोमॅटिकली डाऊन जाता आणि कंट्रोल येता ताका ते म्हणटा इट्स बेटर टू ब्लीड इन द नोज दॅन टू ब्लीड इन द ब्रेन सो या एक एक्चुअली पेशंटाक एक बारी एक नमने कष्टाचे एक प्रॉब्लेम नांकातून इतले रगत येता असं म्हणून बट वी आर हॅपी दॅट ही डिडंट हॅव अ स्ट्रोक कित्याक म्हळ्यार हांगा बेतना अशी आमी भितर बेतले जाल्यार तो स्ट्रोक करेन पॅरलायजेशन येता तेन्ना कसं करता आमी त्या युजली तसले कंडिशन आहे हायपरटेन्शन म्हणजे बीपी चोडून बेतील रगत रक्तनाळ बेतून रगत येता ना त्या युजली बीपी ताजितला लो जाता ना ऑटोमॅटिक तेही राबता 2-3 मिनिट 4 मिनिट तरी ब्लीड येता मागीर राबता कसले एक्यूटली करता म्हणना मात्र एक कंडिशन कसं म्हळ्यार आमी एडवायस करतांची मागच्या नोकांची म्हणून नॉर्मली कशी एक अभ्यास म्हळ्यार मागच्या म्हळ्यार पडच्या ना रगत एदूर बागवून जलती रगत पडका त्याच्यामुळे प्रेशर त्यांना चड पडता ते क्लॉट जाता तेही राबता सो बेसिकली त्या सेकंड थिंग घरकडे असल्यार जो कसले ऐसाचे ऍक्सेस असल्यार ऐसाचे मुद्दो काण दवरी म्हणून वैसो कंस्ट्रिक्शन जाता ऐस दवर लक्षण कोल्डाक रक्तनाळ ಸ್ವಲ್ಪ श्रिंक जाता तेही ब्लिडिंग राबता आणि इमिडिएटली गो टू द डॉक्टर वय कॅज्युअलिटी वचून डॉक्टराक दाखोवन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आमी नोज ड्रॉप्स करतांची इन केस द ब्लिडिंग इज टू मच म्हणजे एक व्हडली रक्तनाळ बेतल्यार ताका एक कॉटरायझेशन म्हणून एक प्रोसिजर करून तांकां ओटी येवन जे बर्न केल्यार तेही राबता आणि बीपी कंट्रोलाक कार्डियोलॉजिस्टा सांगून बीपी तांणी कंट्रोल करता मागीर समजा आता एक पंता आमकां सैत्यानी जाताना गंध ग्रहण शक्ती म्हळ्यार हुंगचे तसल एक शक्ती
वत्ता म्हळ्यार लॉस ऑफ स्मेल म्हणटाची हा दुसरे कसं प्रकारान निमित्त जाता एनॉस्मिया म्हणतात आमी एनॉस्मिया म्हळ्यार स्मेल ना म्हणून स्मेल युजली सेन्सेशन बायल मनशां पुरो हायपर ऑस्मिक जावन आसता तांकां सन कसले स्मेल तांकां कळतं कुडले हायपर ऑस्मिक असतांची हायपर तांकां कानाची एक शक्ती चड आसता तितली सन साउंड कळटा सो एनॉस्मिया जावच्या कारण आता सैत येताना कशें येता म्हळ्यार नांकांतू सैत्या निमित्त आमगेले पुरे मांस ओड येता म्हळ्यार उद्दा बोन पुगून आसता सो त्या निमित्त आमगेले नांकाचे ग्रहण शक्ती मातशे अशे सो त्या ब्लॉक जाले तक्षण ऑब्वियसली येता सो एक वारान सैती पुरो शाप तरी समजत तरी ते नॉर्मली मातशे येता लास्ट 1-2 वर्सांत आमी आयकून आसपो बिकॉज ऑफ कोविडा नंतर एक एनॉस्मिया म्हणून येयलो फर्स्ट वेव अंत एस्पेशली फर्स्ट आशिल्ले वेरियंट अंतू पेशंटाक एनॉस्मिया जाता आशिल्ले कसले स्मेल करूंक जायना दॅट वाज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक फॅक्टर्स सो 5 दिवस म्हणटाना इन्फेक्ट जालेले एनॉस्मिया विच विल कम बॅक 15 दिवस 15th डे 14th डे म्हणटाना रिकवर जाता आशिल्ले केलो पेशंट्स आनी रिकवर जायना केले आता आनी केलो पेशंट 1-2 वर्स जाल्यार तांकां रिकवर जायना केले आसतांची सो आमकां आनी एक्झॅक्टली कॉज गोत ना इता जल्ला त्या इता जायनी म्हणून गोत ना अदर कॉजेस and एनॉस्मिया ಕೆಲವು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ असलारी वेरी रेअर कॉज निमित्त असता ओके नेक्स्ट कॉमन कोल्ड जाताना आम्ही चढतावती आमके अभ्यास असता कसं म्हणारी समज दाटवचे विक्स लावचे नांकाक ताळ्याक हरद्याक प्रमाण म्हणून ಕೆಲವು जन खैता म्हणारे इवन नांकाचे नॉस्ट्रिल्जा भितर अशें करून चेपताचे विक्स सो या विक्स यूज करचे चांगगी विक्स बेसिकली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन तांतू विंगड हर्ब्स आनी हे पळय आसा सो बेसिकली तुमकां पेशंट आमी सांगचे कसं म्हळ्यार केलो पेशंट या निमगितांची दिस क्वेश्चन पेशंट निमगितांची सो आमी सांगचे कसं म्हळ्यार तुमकां ते रिलीफ मेळचे जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना इथं म्हळ्यार इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म सो इट इज अप टू यू हांव म्हगेलें प्रिस्क्रिप्शन बरें ना तू विक्स लागले म्हणून बट घाल्यार प्रॉब्लेम ना आनी मस्त पेशंटाक रिलीफ मेळटा एंड एनीथिंग वीच वर्क्स आमी एक होलिस्टिक पळयताना एनीथिंग वीच वर्क्स फॉर द पेशंट आमी सांगतांची तुमी कर कसले डॅमेजिंग असल्यार नाक म्हणटा आता तेल घालचे मिरसांगी पिठे त्या बरें नाक म्हणटा तसले बरें करू नकांची इवन इयरबड्स घाल नकांची म्हणून तसले एडवायस करतांची बट अंतू कसले आमी एडवायस करता आता विक्स घालून स्टीम करता केला स्टीम इनहेलेशन करताची ते चांगगी स्टीम इनहेलेशनाक आमी सांगचे बेसिकली तुमी विक्स घालांची कसने निलगिरी केलेजन निलगिरी ऑयल घालतांची केलेजन कर्पूर घालतांची कार्वॉल प्लस आपास एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन तसले बरें घालतांची सो बेसिकली हात निमित्त कशें जाता आमी आमकां स्टीम इनहेलेशनाचे मेकॅनिझम कसं म्हळ्यार स्टीम जावका हाय टेम्परेचराचे मॉइस्ट लिक्विड जावका ते वचून आमगेले श्रिंक करता आनी कसं म्हळ्यार आशिल्ले पुरे ओपन करता सो दॅट इज द बेसिक आयडिया आणि तो आम्ही कसं नाही घालणारी फ्लेवर खातीर मात घालचे हे कसं नाही घालताना कार्वॉल प्लस घालांची जो आमगेले विक्स घाली निलगिरी ऑयल घाली कॅम्फर कसं घालारी एकदम एक पोरमोड मेळटा सो पेशंटाक एक 5-7-10 मिनिट करू काही कसं प्रॉब्लेम नाही म्हळ्यार लायक एक कसं एक स्मेल येता बट त्याची तू प्लेन स्टीम करी म्हणताना पेशंट 2 मिनिट भितर बोर जाता म्हळ्यार कसं स्मेल ना कसं बसचे म्हणून सो तसं कंडिशन घालतांची विक्स आमी नॉट एडवायजेबल म्हणतांची कार्वॉल प्लस एटलीस्ट इज मेंट फॉर दॅट इट्स अ डिझाइन प्रोडक्ट तो घालचे सो त्या घाला आनी कसं ऑब्जेक्शन ना स्टीम इनहेलेशन करचे चांग स्टीम इनहेलेशन सहित आसतना आमी एडवायस करता सायनसायटिस असल्यार तू स्टीम इनहेलेशन करू का म्हणतांची आता चिके फूड तुम्ही नेझल पॉलिप म्हणून एक विषय सांगले नांका भितर ग्रोथ जेवचे म्हणून ह्या नेझल पॉलिप म्हळ्यार खंयची प्रायर जाता नेझल पॉलिप बेसिकली जेवचे ताचे फूड आमी कसं करूं म्हळ्यार एलर्जीक रायनायटीस म्हळ्यार कंडिशन आसा त्यावेळी सांगेल म्हणके सकाळ उठायला तक्षण अक्षी करचे एक 15 पटी स्नीज 20 पटी स्नीज आणि तांगेले कशें आसता उठायला तक्षण मस्त स्नीसिंग मागीर सगळे दिवसांत एक 10 पटी येता कसं नाही करू जायना दोळ्यातून उद्दा येता दोळ्याक खुर्जी काडटा तसले पळय सिम्पटम आसता ते एलर्जीक रायनायटीस एलर्जीक कंडिशन्सान कशें येता म्हळ्यार मुखारसून मुखार वचून या मस्त स्नीजिंगाचे आणि म्युकस प्रोडक्टच्या निमित्त तांकां तू दुर्मांसाच्यान भायर येता ताका आमी नेझल पॉलिप म्हणचे ते एक पटी भायर येयले तक्षण त्या आमी स्लायड प्रोजेक्ट पुरोवची तांतू दिसता ते मध्ये आशिल्ले मिडल टर्मिनेट म्हळ्यार ते नॉर्मल एक स्ट्रक्चर ताची सायड आशिल्ले नेझल पॉलिप तुमी डिफरन्स कसो कळटा म्हळ्यार नेझल पॉलिप आमी ते डिस्क्रायब करचे ग्रेप लायक म्हणून म्हळ्यार द्राक्षाचे काळी द्राक्ष काडून ताची साली काडल्या भितर कशें दिसता पळय ते तशें आसता सो ग्रेप लायक पॉलिपॉइडल लिजन ते सो ते एबनॉर्मल आसता सो ताका आमी ट्रीटमेंट करपा पडटा त्यामुळे ते एक ऑब्स्ट्रक्शन करता श्वास घेवच्याक कश्ट करता ब्लॉक करता स्मेलाक कश्ट करता आनी कसं म्हळ्यार सायनसा बोर नाशिल्ली देखून दुखी
हेडेक सायनसायटिस सिम्पटम्स येता सो तसल कंडिशन नेजल पॉलिप आसतना ताका ट्रीटमेंट करपा पडता हाका ट्रीटमेंट म्हळ्यार कसं सर्जरी की नाही वखद दिवन राबत जाता दोन्ही ऑप्शन असता का डिपेंडिंग ऑन द सिव्हिरिटी आम्ही सीटी स्कॅन करता जे पेशंटाक सीटी स्कॅनान तू सायनसान बर असल्यारी 2-3 सायनस इन्वॉल्व जान असल्यारी सर्जरी इज एडवायजेबल नातल्यारी एक सायनस एक 2-3 पॉलिप दिसता ताका मेडिकल ट्रीटमेंट आसा आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ नेजल स्प्रे आनी दिवन ताका श्रिंक करू पडे तांची सो इट वर्क्स इन सम पेशंट्स अति एडेनॉइड्स आणि पॉलिपांतो मध्ये व्यत्यास कसं एडिनॉइड म्हळ्यार टॉन्सिल आयकता ना टॉन्सिल म्हणून गळ्यास तशीची लिम्फॉइड टिश्यू एडिनॉइड म्हळ्यार एक नांका मागशी अशें पॉलिप नांका एदरा मेळटा पॉलिप एडिनॉइड नांका मागशी अशें आनी ते एक 3rd to 8th year एज ग्रुप आसता बाय 12 म्हणटाना एडिनॉइड ताजितला वचून श्रिंक जावन वचून आसता सो ते एक विंगड कंडिशन ते अनेक एक मस्त एक सामान्य जावन असो समस्या कसं म्हळ्यार गोरेवप म्हळ्यार घरांक काडचे स्नोरिंग म्हणटाची हाजे निमित्त कितलींय जन एस्पेशली दादलो मनशां चड अशी उडाव लेखता जाल्यार कितलींय जन बायल मनशांक ताचे निमित्त तोंदर जाता रात्री न्हीद पडना म्हण म्हणटाची केन्नाय तांगेले कंप्लेंट्स आसता डॉक्टरला येवन बाबून मस्त घरक काडटा न्हीद पडना म्हण सांगून सो हे घरके काडच्याक कारण कसलें आनी हाजें समाधान कसलें गोरके म्हळ्यार स्नोरिंग एक सिम्पटम मात्र बट तांकां आमी स्नोरिंग म्हणून आयला हलोव हलो कारण आसता नांका ते आमी डिवेटेड सेप्टम म्हणले नांका बोन बेंड जाल्ले कारणाची ताका नांकान श्वास घेवचे जायनाशी तो तोंडान श्वास घेता तोंडान श्वास घेताना आमगेले फ्लॅपिंग जावन साऊंड येता ते एक नमूने स्नोरिंग बट आमकां सायनसायटिस निमित्त नेजल पॉलिप निमित्त बस नाक ब्लॉक जाल्ले निमित्त जावच्या पुरो ते एक वन ऑफ द रिजन्स बट आमकां कन्सर्निंग रिजन कसं म्हळ्यार एक कंडिशन ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया सिंड्रोम म्हणून ऑब्स्ट्रक्टिव्ह म्हळ्यार ऑब्स्ट्रक्शन म्हळ्यार ब्लॉक जाला स्लीप ॲपनिया म्हळ्यार श्वास घेवचे ना श्वास राबून आसता कंप्लीट स्लीप म्हळ्यार न्हिदल तेन्ना सो त्या कशी जाता म्हळ्यार एकदम ओव्हरवेट असल्यारी एक जो कसे मेटाबॉलिक कंडिशन्स लायक डायबिटीज ह्या पळय आसतना सो पेशंट कशें जाता म्हळ्यार तोंडान श्वास नाकांतल्यान श्वास घेवचे जायनाशी तोंडान श्वास घेता आणि तागेले मस्त फॅट आशिल्ले कारण जिब्बे मागशी ते फॅट असता एदरा ते वैरी फॅट असता सो मस्त उणे जाग असता ते उणे जाग्यात वारी वताना ते फ्लॅपिंगा निमित्त साऊंड येता सो आमकां प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार साऊंडाचे विशय न्हय साऊंडा निमित्त बायलेक कशें येवचें पुरो त्या विशय विंगड ताज्या पयलीं लिस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आमकां प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार मेन तू पण आमगेले चित्रांत येताना त्यात दाखयला हय त्या एक क्लासिक चित्र आमी OSAS म्हणटा याची इमेज चढती यूज करची आमकां तू प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार स्नोरिंगा साऊंडा बायलेक न्हीद पडटा म्हणलेलें न्हय बट ह्या स्नोरिंगा निमित्त ह्या साऊंडा ह्या प्रोडक्शना निमित्त तागेले हार्टा वयर मस्त प्रेशर आसता कित्याक म्हळ्यार एक स्टेज नंतर ऑक्सिजन मेळची उण जाता आनी ॲपनिया म्हळ्यार कंप्लीट ब्रिदींग राबता ब्रिदींग राबून हार्टावर मस्त प्रेशर पडून हार्ट पंप येता ऑक्सिजन सॅच्युरेशन उण जाता कार्बन डायऑक्सायड एक्युमुलेट जावन मागीर किक जावन अशी उठान आपास श्वास घेता दॅट इज हाऊ इट वर्क्स सो दिस एक 5 पटी नॉर्मली पुरे जना जाता इवन हेल्थी इंडिविज्युअल 5 पटी ॲपनिया जावची जाता ते नॉर्मल बियॉन्ड दॅट एक 7, 10, 15, 20 तशी जाता जाल्यार दॅट इज डेंजरस म्हळ्यार हार्टावर प्रेशर पडता लंग्सावर प्रेशर पडता सो हार्टावर चड प्रेशर पडता हार्टा मसले हॉट जावन येता सो मुखार हार्ट इश्यू स्टार्ट जाता सो दॅट इज अ सिंड्रोम होल प्रोसिजर सिंड्रोम सो हाका आमी असल प्रॉब्लेम आयले तक्षण एक स्लीप स्टडी म्हणून करता स्लीप स्टडीन कशें म्हळ्यार फुल्ल रात्री ताका एक न्हिदल तेन्ना पुरे मॉनिटर कनेक्ट करून तांकां ECG असो मागीर टेम्परेचर असो रेस्पिरेटरी रेट असो सॅच्युरेशन एक 12 पॅरामिटर स्टडी करता 12 पॅरामिटर स्टडी करून जातरी एक रिपोर्ट प्रकार आमी ताका सांगता कितले डेंजरस कितले ना म्हणून सो डिपेंडिंग ऑन दॅट ताका केलो सर्जरी जावपा पडता इफ इट इज व्हेरी डेंजरस ಸ್ವಲ್ಪ जाल्यार वेट लॉस तसल पुरे सांगतांची ओके वेट लॉस निमित्त ते समजता वेट लॉस निमित्त समजता केलो CPAP मशीन म्हणून मेळटा त्या मशीनान तू हाय फ्लो ऑक्सिजन वता सो ताका आरामेरी श्वास घेता सो तसो मस्त कड ऑप्शन्स आसा एक मस्त वाऊंट आलेले निमित्त जाता की मस्त टायर्ड जायला तेन्ना मस्त टायर्ड जायला न्हिदताना कशें म्हण मसल रिलॅक्स जावन आसता तेन्नाय जाता आता अनेक एक आमी इवन टीव्हीन ते एडवर्टायजर दाखयताची ऑट्रिविन तसल पुरो नेजल ड्रॉप्स या केलो जन कशें म्हळ्यार तक्तवळ मस्त यूज करताची हे असल नेजल ड्रॉप्स पुरो आमी कितले यूज करका डिकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप्स डिकंजेस्टेड नेजल ड्रॉप्स म्हळ्यार आमगेल कंजेशन म्हळ्यार नाक बंद आशिल्ले ओपन करून नाक बंद कशी जाता म्हळ्यार नाकात आशिल्ले मांसाक चड रगत वता सो कंजेशन जाता हॉट जावन आसता सो ताका आमी श्रिंक करूंक डिकंजेस्टेड ड्रॉप्स घालता ते घालता तक्षण रक्तनाळ प्रसान जाता ते साम जाता त्या
बियॉन्ड 1 वीक इज नॉट एडवायजेबल. मॅक्सिमम फॉर 1 वीक 7 days म्हणटांची 5 days बेटर 5 to 7 days नंतर यूज करून तांचे बिकॉज क्रॉनिक यूज करतरी एक अनेक कंडिशन आसा रायनायटीस मेडिकमेंटोसा म्हणटांची म्हणारी कंटिन्युअस नेझल ड्रॉप्स यूज करून श्रिंक जावन त्या वॉटर एट्रोफी जाता नाकाचे स्मेल सेन्सेशन वता मागीर ते विंगड फंक्शन्स वता मागीर ते ब्रिदिंगाक इश्यू स्टार्ट जाता. सो बियॉन्ड 1 वीक इट इज नॉट एडवायजेबल. सो स्ट्रिक्टली आम्ही पेशंटाक ड्रॉप्स बरोवन दिता आनी सांगतांची 1 वर मॅक्सिमम त्यानंतर यूज करू नका. ऑब्स्ट्रक्शन आसला यो तू विंगड कसले आमी दितांची सलायन नेझल ड्रॉप्स येता मिठा उदकाचे ड्रॉप्स येता त्या घाल्यार ताका ऑलमोस्ट एक रिलीफ मेळटा. एक्यूट स्टेज आरी मस्त कंजेशन असताना डिकंजेस्टन ड्रॉप्स इज ओके फॉर 5 to 7 days नॉट बियॉन्ड दॅट. एक नांक तांगेले जन्मतः वोंकडी जावन आसता म्हळ्यार अशी आड नीट जावन आसता समज स्ट्रेट आसना. केलो जनाक कशें म्हळ्यार कॉस्मेटीक रिजन्स की ते चंद नांक जावका मेगल पॉइंटेड ना नांक एक अशी मुद्द अशी आसा कशें म्हणून ताका एक रायनोप्लास्टी म्हणून एक सर्जरी करताची हे केन्ना पुरा करताची. रायनोप्लास्टी म्हणल्यार एक प्रोसिजर नांकाचे शेप चेंज करची प्रोसिजर. नांका केलो जना बेंड आसता केलो जनांक एक ऑड आसता केलो जनांक चेट्टे आसता. सो मस्त ते स्पेशली हे सर्जरी ऑलमोस्ट 90% जाव चेल्यांत इतमा तांगेले लुक्सा विषयी मस्त एक कन्सर्न आसता. दादले मनशाचे चेल्ल्यान पुरे कसं तांकां मस्त तितले केअर आसना प्रोफेशनल आसता केलो जन फिल्म इंडस्ट्री मागीर ड्रामा आर्टिस्ट तांकां पुरे ಸ್ವಲ್ಪ कन्सर्न आसता. ह्या रायनोप्लास्टी म्हणल्यार बोन बेंड आसला कसले म्हणून आमी स्कॅन करून पळोवन खंयची पार्ट बेंड आसा म्हणून ते पळोवन जो खंयची पार्ट डिप्रेस जाला म्हणून पळोवन केलो फावटी ऍक्सिडेंट निमित्त आसता पोस्ट ट्रॉमॅटिक ऍक्सिडेंट जावन आसता त्या नंतर शेप चेंज जाला. सो ते सर्जिकली आमी करेक्ट करून सेंट्रार बोन हाडून स्ट्रेट नोज. आता मी पळोवची स्लायडा पळयला री लेफ्ट सायडा पळयला तागेले एक इमेज पळयत तुका नांका फुल लेफ्ट सायडा बेंड जावन नॅचरली बेंड जाता म्हळ्यार प्राय वता वता त्या चड चड बेंड जाता वय तशी आसता शेप कसले करू जायना. सो आमी सर्जिकली ते करेक्ट करून सेंटरा हाडयत. सो दॅट इज रायनोप्लास्टी. मात सांगता कशें म्हळ्यार अगेन पेशंट सॅटिस्फॅक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हळ्यार आमी सुरवेक पेशंटाक सांगून आसतांची पळय दिस इज द बेस्ट यू कॅन गेट. इथे म्हळ्यार अननॅचरल म्हळ्यार अनएक्सपेक्ट तितले एक्सपेक्टेशन आसना म्हळ्यार सर्जरी येताना डॉक्टराला येताना पेशंटाला एक्सपेक्टिंग म्हळ्यार मेगेल नोज अशी जावका म्हणून. सो पोस्ट सर्जरी तशी जायना तांगेल मना आशिल्ली तशी जायनातला री. सो दे विल नॉट बी हॅपी. सो सुरवेका आमी तांकां करेक्ट काउन्सिल करून दॅट इज प्लास्टिक सर्जन करची की नाही तुम्ही करचे नाही ते कोणेय करता प्लास्टिक सर्जन्स करतांची आम्ही करतांची ओरल मॅक्सिलोफेशियल सर्जन्स रायनोप्लास्टी करतांची. सो बेसिकली हुएवर इज गुड एट इट आणि कोण इंटरेस्ट आणि त्याच करता दे विल बी गुड. गुड अच्छी फूड तुम्ही कान्नान तू चेडवान मणी घालचे फॉरेन ऑब्जेक्ट घालचे बाह्य वस्तू घालचे विषयी सांगले तशी तज्ञात तुम्ही एक नांकान घालचे विषयी सांगले. सो हाजे विषयी ಸ್ವಲ್ಪ सांगता. नांकान तू सेम कान्ना घालेल म्हणकेची चेडवांक गेले एक अभ्यास आसता नांका घालचे तांणी नांका घालच्या का म्हणून घालनासतांची केलो जन स्मेल करून म्हणून व्हरतांची स्मेल करता सक जावन भितर वता. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी कॉमन. त्याची बिलो 5 वर्सां पयलीं सान आसतना चेडवांक गेले मात प्रॉब्लेम येता म्हणून तांणी सांगनांची घाला म्हणून मस्त जागृत करता. 5 वर्सां पयलीं व्हड अशी चेडवां युजली सांगतांची सुरवेक तांकां ಸ್ವಲ್ಪ भंय आसता मागीर सांगतांची म्हळ्यार तांकां काडका म्हणून. मागीर तांची फॉरेन ऑब्जेक्टा विशयार भंय सुरू जाता सांगतांची तशी मस्त मेळटा. मात्र त्याची बॅटरी ज्याला मात्र आमगे एक ಸ್ವಲ್ಪ कन्सर्न विंगड कसले असल वेजिटेटिव्ह ऑब्जेक्ट हायर स्टेवचे चण तसल पुरे नेलकडलो तसल पुरे घालनासतांची त्या पुरे व्हड विषय न्ही. आता मी हाजी फुडें कान्नाचे आनी हाजे नांकाचे रचनाक्रम पळयले. आता मी हाजे ताळ्याचे रचनाक्रम पळया हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ सांग्यांची. आमगेले ओटो रायनो लॅरिंगॉलॉजी म्हणून म्हणले स्टार्टिंगारीच म्हळ्यार ओटो म्हळ्यार कानू रायनो म्हळ्यार नोज लॅरिंगॉलॉजी म्हळ्यार लॅरिंग्स म्हळ्यार आमगेले ताळो ताळ्यान तूं बेसिकली कशें म्हळ्यार स्टार्टिंग तो इवन तोंडे आमगेल्यान येता. सो जीब असो जीब दांताच्या सायडाचे टिश्यूज असो आमी मुखार चमकल्यार टॉन्सिल दिसता 2 सायडाक टॉन्सिल आसा. मागीर एडिनॉइड्स ते मक्ष आसता ते म्हणजे स्वान तावळो युव्युला आनी तोग वताना लॅरिंग्स म्हळ्यार ध्वनी पेट्टिगे स्टार्ट जाता. मागीर ताजी मागशी आमगेले अन्ननाळाचे स्टार्टिंग पार्ट फॅरिंग्साचे क्रायकोफॅरिंग्स त्या पुरे एनाटॉमिकली मेळटा. सो त्यात नंतर आमगेले भितर चमकल्यार लॅरिंग्सांतल्यान तोगू चमकल्यार श्वासकोश मेळटा. सो त्या तुमगेले आमगेले ताळ्याचे रचनाक्रम आता तशीची तोंडान तू मस्त आग्रा बोक जेवचे एक सामान्य संगती तशीची दुसरे कसं नमनेच पुरा तोंडा बोक्क पडचे साधे तसं
वय सो बेसिकली तो मस्त पेशंट येतात कसं म्हणाले म्हाका मस्त आग्र जावचे तात्ता वेळीच एक महिन्यात 3-4 पटी आग्र जाता कसं नाही खावचे जायना म्हणून त्या एक व्हेरी कॉमन कंडिशन ताका आमी आफ्टर अल्सर म्हणटांची आणि पुढे कशें म्हळ्यार पुढे म्हाका ताळ्या आग्र जाल्ले हांव मस्त बी कॉम्प्लेक्स घेतले हीट जाल्ला म्हाका आंगाक कसं त्या कलर जायना म्हणून सांगना आंबो काल तक्षण म्हाका बोकू येता पुरे म्हणून सो आफ्टर अल्सर बेसिकली जावचे कशें म्हळ्यार एसिडिक पीएच निमित्त मस्त एसिडिक पीएच येयले तक्षण अल्सर जाता अनेक कारण कसं म्हळ्यार ट्रॉमॅटिक अल्सर म्हळ्यार आमगेले दांत शार्प असता ताता वेळी ते लागून जाता ते कोल्ड नसना ब्रश करतना लागता मागीर मस्त हुनाची ऑब्जेक्ट हुनाची कसं जेवण करतना हुन खाल्ले पिल्ले देन जाता अनेक मोर इम्पॉर्टंट कारण म्हळ्यार स्मोकिंग आणि टोबॅको असले कसले अभ्यास असल्यार अल्कोहोल अभ्यास असल्यार तसले जाता आणि गम कंडिशन्स असता सो मल्टिपल कंडिशन्स असतात ओरल लिजन्साक हाक समाधान कशी म्हळ्यार मिठा उदकान घोट भरल्यार पावतगीर दुसरे कसले कोरका ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಿಡಿನ್ ಮೌತ್ ವಾಶ್ दितात आमी बेसिकली आंतू ओरल हायजीन मेंटेन करता सो मिठा उदकान म्हणची युजुअली त्या एक होम रेमेडी सो मिठा उदकान करच्या असल्यार आमी क्लोरेक्सिडिन सांगिल म्हणजे क्लोरेक्सिडिन रेकमेंड करतांची बिटाडीन रेकमेंड करतांची बिकॉज ओरल हायजीन मेंटेन करता जाल्यार यूज सम एंटीसेप्टिक ಕೆಲವು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತೊಂಡಾನ್ ಮಸ್ತ್ जाता ऑटो इम्यून कंडिशन मस्त जाता स्किन कंडिशन मस्त जाता स्किन ऑटो इम्यून कंडिशन जाता सो तेन्ना आमी तांगेले विंगड कसले ऑर्गन स्किना कसले लिजन्स असले पळयतांची स्किन लिजन असले तांगे डर्मेटॉलॉजिस्ट ओपिनियन घेवन तांगे लागीं ट्रीट करतांची आणि असले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दिवचे आणि ಕೆಲವು म्युकोसल रिजनरेटिंग एजंट्स म्हणून असत तसले टॅबलेट्स दिवचे आणि ताका लावच्याक लोकल एनेस्थेटिक आशिल्ले जेल मागीर स्टिरॉइड जेल तसले पुरे ऑप्शन्स असत सो क्रमेण ते उण जाता येता मागीर अल्कलाइन पीएच मेंटेन करच्या खातीर आमी सांगतांची सो ताता वेळ घोट भरचे मागीर अल्कलाइन फ्लुइडान घोट भरचे तसले पुरे ऑप्शन्स असत ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತೋಂಡ್ ಡ್ರೈ ಜತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶಿವಲೆ ತುಲೆ ತಜ ತಂಗಲ್ ತೋಂಡ್ ಡ್ರೈ ಜತ್ತ त्या कसं कारण वय झिरोस्टोमिया म्हणतांची तोंड ड्राय जावच्या कारण कशें म्हळ्यार इधर तांगेले ते ग्लँड्स सबमॅन्डिब्युलर ग्लँड असतो पॅरोटिड ग्लँड असतो ते मस्त सलायवा प्रोड्यूस करतना कसले कारण अशें पुरता ऑटोइम्यून कंडिशन्स मस्त आसा सो ताज निमित्त अशें पुरो और तांणी उदक पिवचे बेसिकली डिहायड्रेशन निमित्त उदक पिवचे उणी जावन सो ताज निमित्त डिहायड्रेशन निमित्त अशें पुरो तांणी गेल्यावर खंयचे टॅबलेट्स अशें पुरो अल्कोहोल जो स्मोकिंग तसले खंयचे कारण अशें पुरो सो मल्टिपल फॅक्टर्स निमित्त जाता सो आमी बेसिकली असले कंडिशन निमगून रूल आउट करून खंयचे कंडिशन असल्या दितांची अतला जस्ट प्लेन सलायवाचे रिप्लेसमेंट मेळटा त्या दितांची जो विटामिन सी टॅबलेट दिवन सलायवा प्रोडक्शन चड करचे ताका सांगतांची कसले आमचे आशिल्ले खा सो तेच आमचे येयले तक्षण बॉडी चड सलायवा वय सेम मेकॅनिझम ताका वर्क जाता आमगेले तोंडान जिब्बेरी मीठ जो आमची पडले तक्षण सलायवा प्रोडक्शन चड येता ताका आमी आंबोली अशें आयकताना सगळे तोंडा उदक येता तशीच ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ मस्त ताळ्या दुखी जाता ताळ्या दुखी सैत्या वेळा जेवचे आमकां सकाळाक गोत आशिल्ले भशेन दुसरे कसा पुरो कारण जाता कारणा निमित्त ताळ्या दुख जाता ह्या पेशंट येताना सांगता म्हाका सोर थ्रोट म्हाका ऑलरेडी डायग्नोज करून आसता म्हाका सोर थ्रोट जाला म्हणून सो ताका वखद दी म्हणून सोर थ्रोट फेरिंजायटीस आमी फेरिंजायटीस म्हणा कसं म्हणून आमी स्लायडा पळयल्यार कळटा फेरिंजायटीस म्हणून आमी फॅरिंग्स म्हणून आमी ताळ्या मागची पार्ट पळयता पळय ते एक्चुअली नॉर्मल पिंकिश जावन आसता आमगेले स्लायडार तुमकां क्लियरली कळटा रायट सायडा आशिल्ली पिक्चर पळयल्यार ताळ्या वयर तुम मस्त लायन्स तांबडे रक्तनाळ हॉट जाला मागीर सन बोक्कीशे पडला ते फेरिंजायटीस लेफ्ट सायड आशिल्ली इमेज पळयल्यार टॉन्सिलायटीस टॉन्सिल ते टॉन्सिलांत इन्फेक्शन जावन पडला दवे पॅच पडला सो टॉन्सिल हॉट जाला टॉन्सिल तांबडे जाला सो टॉन्सिलायटीस सो ताळ्या दुखीक मेनली 2 कारण हे टॉन्सिलायटीस आणि फेरिंजायटीस सो पेशंटान ताळ्या दुखी सोर थ्रोट म्हणून आयले तक्षण तांगेले जस्ट एक आमी एक तोंड पळयलें तोंडा भितर पळयलें तक्षण कळलें खंयची कंडिशन म्हणून त्या कंडिशना प्रकार ताका वखद दिवका पडटा ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ताळ्या सोर थ्रोट जो तुम्ही म्हणले त्यात मस्त जाता मो रिपीटेडली रिकरंट सोर थ्रोट जावच्या कारण आसा म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ इम्युनिटी उण जावन दोन्ही कारण म्हळ्यार नोज सिम्पटम्स आसून ताका म्हळ्यार ईएनटी रिलेटेड म्हणून नोज सायनसायटीस आसतना सायनसाचो मटेरियल अशें करतना आमी नांका मागशी वचून तोंडा भितर ताळे लागून वता सो ते रिकरंट वचून ते सम फेरिंजायटीस जाता एलर्जीक फेरिंजायटीस अशें पळय ಕೆಲವು ಜನ एलर्जीक फेरिंजायटीस आसता म्हळ्यार एलर्जी निमित्त ताता वेळी ताळे दुखी येवचे अनेक कंडिशन कसं म्हळ्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर द लिस्ट डायग्नोस्ड कंडिशन इज एलपीआरडी म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून एलपीआरडी म्हणून आमगेले एक स्लायडान तूं पळयल्यार कळटा बेसिकली पेशंट सांगता म्हळ्यार हांगा म्हाका
ताळ्याक एक लासो हा. ताळ्याक एक इरिटेशन वय, वय, वय. सुकिलेशे जेवचे. सुकिले ताळ्याक दुखीशे खातान कसले गिळूक दुखी ना कष्ट. गिळूक ಸ್ವಲ್ಪ किरकिरशे वय, तसंच वय. बरे सिम्पटम असता LPRD म्हळ्यार लॅरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिसीज बेसिकली कसं म्हळ्यार आमगे पोट्टान तू ऍसिड प्रोड्यूस जाता गोतोशील म्हणजे ऍसिड प्रोड्यूस जाता म्हणजे आमी खाल्लेले फूड डायजेस्ट करपाक जाल्यार ऍसिड घालका ऍसिड बर्न करता फुडाक डायजेस्ट एक मटेरियल करता भितर वता त्याच ऍसिडान भितर वची बदलाक वैरी रिफ्लक्स जावन ताळ्या आयल्यार त्या ऍसिड ताळ्याक आमगेले बर्न करता सो रिफ्लक्सा निमित्त ते प्रॉब्लेम जावचे ताळ्या भितर सान बोके पडचे सो ताळ्या भितर ते इरिटेशन निमित्त ताळ्यान दूख येवचे सो मल्टिपल सिम्पटम्स करता क्रमेण मुखार चमकल्यार ते ऍसिड मुखारीच आमगे श्वासकोश चमकल्यार खांकी सो मस्त पेशंट येता म्हणून म्हाका जोर खांकी म्हाका एक 3-4 म्हयने खांकी रब्बा येना म्हणून वय वय तांणी मस्त एंटीबायोटिक घेवन आसतांची तांणी मस्त विंगड पुरे ट्राय करून आसतांची कारण ते दोन नमने खांक असं ड्राय आणि लॅरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स आणि युजली ड्राय कॉफ इथं म्हणा इन्फेक्शन नाही ते वय वय जस्ट इरिटेशन आणि मी जाता सो आम्ही पळयताना लॅरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्साची कंडिशन आस म्हणून तांकां एसिडिटी ट्रीटमेंट केल्यार विदिन 6 weeks to 2 months they'll be 80% symptom free मागीर क्रमेण तांगेले फूड हॅबिट्स चेंज करका म्हणून एडवायस करतांची स्मोकिंग अल्कोहोल आसा ते राबोवका म्हणून स्पायसी फूड उणी खा टायमार खा मस्त गॅप दिव नका खातरी रात्री न्हिदताना खावन घेतले एटलीस्ट 1.5 2 hours गॅप दी आनी न्हिदताना फ्लॅट न्हिदू नका ಸ್ವಲ್ಪ हेड एंड रेज करी तसंच पुरो आमी एडवायस करतांची सो कोण ते स्ट्रिक्टली फॉलो करता तांकां रिलीफ मेळटा आता ह्या संगीतकारांक एक ताळ पडलो म्हण जाल्यार तांणी फाय तांकां एक प्रोग्राम दिवचे आसा ताळ पडला सैज जावन तांकां कसं करता तांणी कुडले रिलीफ मेळका जाल्यार ह्या क्वेश्चन निमित्तान म्हाका म्हगेले एक क्लोज एक पेशंट आसा तांणी व्हडली सिंगर तांगेलें नांव काडना हांव मात्र तांणी प्रतीची प्रोग्रामाचे एक 2 दिवस 1 दिवस पुढे डेफिनेटली म्हगेले येवन तांगेले ताळ सम करचे आसा म्हळ्यार तांकां ते एक रिच्युअल शे 2 दिवस पुढे कसं ಸ್ವಲ್ಪ ताळ्याक इश्यू जाता ಸ್ವಲ್ಪ वॉयस मागीर वयर वतना म्हाका कसलेपणी कर डॉक्टर म्हणून सो बेसिकली कसं म्हळ्यार वॉयस रिलेटेड इश्यूज तांणी मस्त यूज करता तांगेली वॉयस तांगेली प्रॅक्टीस येता म्हणून हाय पिक्चर म्हणचे मागीर लो वरचे हाय आणि रियाज म्हणून सांगून घंटे गाठले करता सो आमगेले वोकल कॉर्ड म्हळ्यार अशे मस्त एक सनाची तुमी आमी इमेजार पळयल्यार त्या सनाची एक सनाची एक सूत अशी सूतशे दिसता बट त्या मस्त आमी वयर सकल मॉड्युलेट करतात वॉयस मस्त प्रेशरार आसता सो त्या निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ सुजून येता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ कंजेशन चड येता सो त्या निमित्त वॉयस आनी चेंज जावचे आसा तसंच कंडिशनाक आमी ट्रीट करूंक पडटा तेव्हा एस्पेशली प्रोफेशनल्स लायक टीचर्स केलो टीचर्स तेव्हा एस्पेशली प्रायमरी नर्सरी स्कूल टीचर्स चेडू मस्त बाद दिताना ओरडून तांगेले ताळे पोवन आसता तांगेले वॉयस चेंज आसता सो तसले सो बेसिकली टीचर्स आनी सिंगर्स प्रोफेशनल सिंगर्सांक वॉयस इश्यूज आसता ताका आमी एक्यूट ट्रीट करची विंगड म्हळ्यार ताका टीचर आतां टीचर क्रॉनिक तांगेलें प्रोफेशन चेंज करूं जायना तांकां आमी ಸ್ವಲ್ಪ वोकल एक्सरसाइज सांगचे वॉयस कशी मॉड्युलेट करता चेंज करता त्या बरें सांगतांची असले सिंगर्साक तांकां पायी प्रोग्राम साजी करता तांकां विंगड मॅनेजमेंट ಕೆಲವು जन कसले मीर सगळे मीर खाताची वॉयस समजावची कितें म्हणून नातल्यार मोहू पिवचे प्रकारताची या पुरा कोरेत की पुरे होम रेमेडीज ते वर्क जाता इथं म्हणजे हो आता आमी खंयचे कॉफ सिरप पळयल्यार कॉफ सिरपान तूं तेवे आयुर्वेदिक प्रिपरेशनान हनी आसताची बेसिकली लाईन करता तुका एक रिलीफ मेळटा त्याची एलोपॅथिकाचे जाल्यार ऑलमोस्ट केलो तूं अल्कोहोल आसता सो अल्कोहोल बेसिकली सेम मेकॅनिझम फॉलो करता सो ते ड्रायनेस उणी करता आनी थ्रोट इरिटेशन उणी करता देखून हे करतांची सो केलो पेशंट्स ते वर्क जाता मीर एरिकॉन तांकां कसलें हार्म ना बिकॉज इट इज नॉट दिस थिंग आमी नॉर्मल फूड खावचे आशिल्ले फूड आर्टिकल सो वी डोंट ऑब्जेक्ट तशें जाल्यार ते एक सहित जावन आसूं न्हू आशिल्ले एक संगीतकारान हेर दुसरो प्रोग्राम दिवचे आसल्यार तुमगेला येवन ताचे परिहार कोर येता म्हणून सांगचे डेफिनेटली आता नेक्स्ट आमी थायरॉइड हे ताळ्यान तूं अशें एक पण थायरॉइडान तूं सुच्चे पुरो आसता हे पुरो कसं कारण निमित्त जाता थायरॉइड आमी थायरॉइडा विशयी एक्चुअली सुरू केल्यार 1 घंटो न्ही 2 घंटो उलयता तितले एक इम्पॉर्टंट बॉडीज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन म्हणून हांव सांगता कित्याक म्हळ्यार थायरॉइड हार्मोना निमित्त सगळे बॉडीज प्रत्येक मेकॅनिझमाक एफेक्ट जावचे एक ग्रंथी ते थायरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस जावचे ಸ್ವಲ್ಪ वयर सकयल जाले तक्षण पुरे नमूने सिम्पटम्स स्टार्ट जाता हे एंडोक्राइनॉलॉजिस्ट पळयतांची फिजिशियन्स पळयतांची तांणी डायग्नोज करतांची केलो जन सीधा आमगेले येता म्हळ्यार तांकां एक नेक स्वेलिंग आसता ताळ्या आंग इतलो एक दिसता आसा गुंटशें दिसता आसा आमी ENT म्हणटा नेक तांगे दाखोवया म्हणून तांणी येतांची सो तसंच कंडिशनान आमी बेसिकली तांगेले कसं सिम्पटम
थायरॉइड आणि मित दोन नमने सिम्पटम जाता हायपोथायरॉइडिझम आणि हायपर हायपो म्हणारी थायरॉइड हार्मोन उणी जाता असं हायपर म्हण थायरॉइड हार्मोन चड प्रोड्यूस जाता असं सो डिपेंडिंग ऑन दॅट आमी खंयची म्हूण डायग्नोस करून जे तांगेले एक अल्ट्रासाउंड जो करून न्हू कसं त्या पळोवन जावन सर्जिकली आमी मॅनेज करता युजली मेडिकली कसले असल्यार मेडिकल कंडिशन जाल्यार आमी एंडोक्रायनॉलॉजिस्टाचो फिजिशियना पळोवन तांकां मॅनेज करूंक सांगता तांची इफ इट रिक्वायर्स अ सर्जरी कसले तांकां गुंट आसा सो थायरॉइड नॉड्युलान तूं त्याची आमी एफएनएसी करून पळयता एफएनएसी म्हणजे फाईन नीडल ऍस्पिरेशन सायटोलॉजी म्हणून सान एक सूजी घालून तांतून एक थायरॉइड मटेरियल काढून ताची टेस्ट करचे इफ दॅट इज म्हणजे तांतूं बक्कने कसले कॅन्सराचे लक्षण दिसता असं जो मस्त कॉलॉइड असं जो पेशंटाक बेसिकली तू ऑड गोयट्रान तू कंडिशन आम्ही सांगची इंडिकेशन कसं म्हणारी कॉस्मेटिक म्हणून आता पेशंटाक कसं म्हणा म्हाका काढ का म्हाका मस्त गलीज दिसता मागीर कॉन्फिडन्स उणी येता असं म्हणल्यार दॅट इज द मेन सेकंड म्हणारी आदनिमित कॅन्सराचे लक्षण असल्यारी ऑप्शन ना काढूका पडता त्या दोन्ही पिक्चर वय नेक स्वेलिंग्स असं या थायरॉइड आमगे ताळ्या एद्रा मध्ये अशे सायडान तू केलो जन येतांची सो त्यान तू लिम्फ नोड अशा बरोबर म्हणारी लिम्फ नोड म्हणजे एक ऑर्गन असता सन सन गुण कशे असता केलो टाइम त्या टीबी अशा बरोबर जो विंगडकांची ऑटोइम्यून कंडिशन्स बरोबर हॉट येता सो तसं नेक स्वेलिंग असताना मी युजली त्या एक बायोप्सी जो कोर न्हू एक्सिशन म्हणजे सगळे काण ताजे कॉस्मेटिक रिलीफ दितांची डायग्नोस दितांची टीबी जो सार्कोइडोसिस तसं कसले कंडिशन असल्यार त्या रेलेवेंट ट्रीटमेंट ताका जावगा आशिल्ले स्पेशालिटी रेफर करतांची सो सर्जिकल पार्ट आमी करतांची मेडिकल पार्ट डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस तशीच तुम्ही चिके फुडें सलायवरी ग्लँड्सा विशयी ना लाळ तोंडा लाळ कितली मुख्य म्हणून सांगले हाजे विशयी चेड माहिती दिता बेसिकली कसं म्हळ्यार आमगे तोंडाक लुब्रिकेशन जावका इता म्हळ्यार आमी आतां आमी कंटिन्युअस उलयता आसनची जो हे करतना ताळ सुकून मध्ये मध्ये उदक पिवका ताळ सुकून येता जीब सुकून येता इता म्हळ्यार आमी उलयतना सम अमाउंट ऑफ मॉइश्चर स्वल्प सलायव आमी भायर वता आसता एज पार्ट ऑफ हे उलयतना सो त्या प्रोडक्शन जाता आसता बट इफ द प्रोडक्शन ते कंटिन्युअस येनातल्यार ताळ ड्राय जावन येता सो त्याच निमित्त ताळ ड्राय जावन येयले निमित्त बॅक्टेरियल ग्रोथ चढता सलायवाचे वन ऑफ दी इम्पॉर्टंट हे कसं म्हळ्यार बॅक्टेरियल ग्रोथ राबयता आणि ताळ ड्राय जाले तक्षण खांग घेवचे सूर जेवचे ताळ इरिटेशन ताळ क्लियर करता म्हणून जेवचे तशें पळय जाता ताजे खातीर उदक पितरपचे जो कसले पळय खाता ते सलायवा प्रोडक्शन चड येता तसं आमी एडवायज करता ते प्रति एक अंगाक जेव तशीची अंत ईएनटीन ते कॅन्सराक कॅन्सर जातगी ईएनटीन कॅन्सर मस्त एक वाईड फील्ड इता म्हळ्यार सांगील म्हणके ओरल आमगेल्यान तू येता ताळोय आमगेल्यान तू येता आनी इंडियान तू ओरल कॅन्सर रँक्स सेकंड और थर्ड आफ्टर ब्रेस्ट आनी पळयल्यार ओरल कॅन्सर आर व्हेरी कॉमन वाय इता म्हळ्यार आमगेले टोबॅको च्युईंग असो टोबॅको स्मोकिंग असो बीडी सिगरेट आनी ओरल गुटखा तसंच पुरे हायेस्ट आसा सो त्याच निमित्त ओरल कॅन्सर्स आमी मस्त पळयतांची सो ईएनटी कॅन्सर्स मेनली आमी ट्रीट करचे ओरल कॅन्सर आनी ताळ्या कॅन्सर स्मोकिंग आनी ताळ्या कॅन्सर जावन आसता आणि केलो विमेन लेडीजान तू ताळ्या म्हाका अन्ननाळाचे स्टार्टिंग पार्ट कॅन्सर जावन आसता इता म्हळ्यार आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया इता म्हळ्यार आयर्न उणी जावन बॉडीन एनिमिया आसता ऑलमोस्ट 70% ऑफ इंडियन विमेन आर एफेक्टेड बाय आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया इता म्हळ्यार केलो तांकां न्यूट्रिशन मेळना जो ब्लिडिंग चड आसता हुकवर्म इन्फेस्टेशन सो मस्ट मल्टिपल कॉजा निमित्त तांकां आयर्न डेफिशियन्सी आसता दॅट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड आमगेले एक प्रॉब्लम आसा पुरो सो त्याच निमित्त आयर्न डेफिशियन्सी एनिमिया निमित्त आमकां एक सिंड्रोम आसा पॅटरसन ब्राउन केली सिंड्रोम म्हणून त्या सिंड्रोमा निमित्त मुखार सून ते पोस्ट रिकॉइड कार्सिनोमा पोस्ट रिकॉइड म्हळ्यार ताळ्या मागची पार्टाचे कॅन्सर जाता त्या चडती लेडीज जावचे बिकॉज आयर्न डेफिशियन्सी निमित्त तांगेल्यान चड सो त्यावेळी आसा मागीर ताळ्या कॅन्सर जाल्यार नांकाचे कॅन्सर बरी रेअर मात्र कान्ना कॅन्सर अगेन रेअर बरी रेअर ते मात्र मेनली आमी कॅन्सर म्हणटाना आमी डील करचे ओरल कॅन्सर आनी चड जेवचे टोबॅको निमित्तची 99% टोबॅको निमित्त एक कान्नान तू आता आमगेले कान्ना आता वेळ तुम्ही एक दाखयतना पार्ट्स दाखयतना कान्नान ती एक पिंपल अशी नाल्यार मुडिंब म्हणटा तोंडार जेवचे तशीच कान्ना भितर जाल्यार ताका खंडापटे दुखी जावन ताका ताणी कसं करका कान्ना दुखी म्हळ्यार आमी ताका फरंकल म्हणटाची बेसिकली कशें जाता म्हळ्यार कान्नाचे केस आसता कान्ना सनसन केस आसता केसा तोग्गू ते एक सन ओपनिंग भितर इन्फेक्शन जावचे मागीर ते पुलीशे भायर येता दूख एकदम असली तर म्हळ्यार ते मस्त स्पेस ना
सो ते बोन आनी स्किन हॉट जाता हय बोन आनी स्किन लागीं आसता सो ಸ್ವಲ್ಪ कलेक्शन जाला री पसाचे एकदम दुखी करता नर्व स्ट्रेच जाता एकदम दुखी आसता तसल कंडिशनाक स्टार्टिंग आरी आयला ताका एक 5 दिवस एंटीबायोटीक आनी पेन किलर दिला ते इतले वता इम्युनो कॉम्प्रोमाइज म्हळ्यार डायबिटीज हाय डायबिटीक आनी आसल्यार आमी रिस्क येवंक जायना एक मॅलिग्नंट ओटायटीस एक्सटर्ना म्हणून कंडिशन आसा आमी ते डायबिटीक्स पळोवचे सो तसल कंडिशन आमी हे करचे तांकां इमिडिएटली एडमिट करून जो तांकां इंजेक्शन एंटीबायोटीक दिवचे फकत चड जाता आसल्यार ताका डिब्रायड करचे गाय घाल न्हू बस काडचे तसं करपा पडटा ट्रेकिओटमी म्हणून एक प्रोसिजर करतांचे मो ते केन्ना करचे ट्रेकिओस्टमी आमी करतांची कितें म्हळ्यार प्रोलॉंग्ड इंट्युबेशन म्हळ्यार एक पेशंट एक हेड इंजुरी जावन आसा पुरो स्ट्रोक जावन आसा पुरो तांकां इमिडिएटली कॅज्युअलिटी येता आनी ब्रीथ करता आसतना ऑक्सिजन ना म्हणून तोंडार आमी ट्यूब घालतांची एंडोट्रेकियल इंट्युबेशन म्हणून ट्यूब घाल न्हू आयसीयू शिफ्ट कर न्हू तांकां वेंटिलेटरार दवरनासतांची सो यू कॅन कीप त्या ट्यूब एक 7 ते 10 दिवस ते दवर येता 10 दिवस नंतर एडमिट जायल पेशंट मात्र अशी कॅज्युअलिटी असं असं चुका पडता अशी जी ओपीडी बेस जाय ओपीडी बेस जाय सो तसं एक एक्यूट एज पेशंटाक जो कॅन्सर आनी मेळटा ताळ्या कॅन्सर जावन श्वास काडच्याक जाग ना तांकां ट्रेकिओस्टमी करपा पडटा इतली वेळू कन्नाचे नांकाचे आणि ताळ्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिलेले डॉक्टर विश्वास पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर विश्वास थँक्यू सो मच तशीची आमगेले आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हणून मागता